Arada Swadi Sacramenta Arada Swadi Sacramenta Bhakti Mona Kaltya Kalsa Kartao tu kanama Bhakti Mona Kaltya Kalsa Kartao tu kanama Kartao tu kanama Arada Swadi Sacramenta Jivita soudatu amka mogaso grasto varto amcha atmyaso Jivita soudatu amka mogaso grasto varto amcha atmyaso Tu so sangata shetao tuchi kurpala letao Tu so sangata shetao tuchi kurpala letao हर एक दिशा बोक्चक तू का आमे अतिरिक्ता आराधा आराधा स्वादी Sacramenta Arada Swadi Sacramenta Samsara sovuzvardu Kalok daunau so Samadhane so Prakas pankon so Samsara sovuzvardu Kalok daunau so Samadhane so Prakas pankon so तुका मेळो काशेताव आत्मिक सकतला लेताव तुका मेळो आशेताव आत्मिक सकतला लेताव हरे दिसा भोगुंक शांती आमी अतिरिक्ता आराधा आराधा स्वादी Sacramenta Mona Kaltya Kalsa Kartao tu kanama Kartao tu kanama Boro goli somya tu amka जीव दिवसो जीविता जरी आमका पावसो बरो गोळी सोम्या तू आमका जीव दिवसो जीविता जरी आमका पावसो तुझे जीवित आशेताव आत्मिक कानाक लालेताव तुझे जीवित आशेताव आत्मिक कानाक लालेताव हर एक दिसा तुझे संगी सोलो आशेताव आराधा आराधा स्वाधी Sacramenta Arada Arada Swadi Sacramenta Bhakti Mana
कळत्या कळसा करता तुका नमन करता तुका नमन हालेलुया 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 आराधना तुका समय वंदन तुका समय प्रगलाप तुका समय महिमा तुका समय स्तुति तुका समय जय तुका समय हालेलुया 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 आमच्या समरसच्या सोम्या मुखार दिंब्यांनी ह्या घडी आमी आसा ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या देव तेंपलांत ह्या पुणशेतांत आमी संगता जमल्या तसो सोम्या सांगाता थोडो वेळ करसूंच्याक ह्या घडये ह्या उड्या रुपी तसो सोमी आमकां ताचें हजारपण दिता तसो सोम्याक आमी आराधून आमी म्हणया आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या तारोका आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या मोगा सागोरा आमी तुका आराधन करता जेजू देवाच्या पुता आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या वुंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू वड काकुळदारा आमी तुका आराधन करता जेजू सर्गींच्या दारवट्या आमी तुका आराधन करता जेजू पातक्यांच्या इष्टा आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या आरंभानी शेवटा आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या जिविताच्या बरवशा आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या आमी तुका आराधन करता जेजू वाट सतनी जिविता आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या दैविक वैजा आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या जिवितानी जीवनपणा आमी तुका आराधन करता जेजू दाविदाच्या पुता आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या सोम्यानी देवा आमी तुका आराधन करता तेस क्रिस्ताक तेस आमच्या सोम्याक त्रिएका देवाक ह्या घडये वंदून गव्यांगीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या हे देवा बापा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता सांगता म्हणया हे देवा बापा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तू सगळ्यांच्या सरपडून तुका नमन करता येशू ख्रिस्ता तू सगळ्यांच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे
समर्पिता ये पवित्रत्या तो सर्गिंचा सरपडून तुका नमन करता ये पवित्रत्या तो सर्गिंचा सरपडून तुका नमन करता आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. इस समय आम्ही तुका आराधन करता हूं, तुझी स्तुती महिमा आम्ही वाकणता हूं. या घडये या सकाळींच्या वेळार आम्हा सोमेस्तांक तुझ्या पांयांतळी तुवें सांगता हाडिल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या पांयांतळी बसचें भाग आम्हा सोमेस्तांक तुवें फोव केला. सोम्या तुका जावं अर्गा. कशें मार्ता आनी मरियेच्या घरा गेल्ल्या तुवेळ मरी तुझ्या पांयांतळी बसली, तुझ्या उतराक ती आशिल्ली, तुज्या तोंडवळच्या त्या दैवीक सक्तेक ती आशिल्ली. तेच बरी सोम्या आमच्या जिवितांत तुज्या उतरांक आमी खाण दिवंक, तुज्या तोंडवळटा त्या दैवीक सक्तेक आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुडींत आमी जागो दिवंक आनी आमरी फात आमच्या जिवितांत बरेंपण जोडूंक ह्या घडये सोम्या आमी तुज्या मुखार आयल्या. आम्हा सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान बर प्रत्येक करून ही थोडी वळ ही थोडी वरां आमी तुज्या संगता करसून विशेष करून तुझो अनुभव आमकां फोव करून दी. विशेष करून तुजी सकत आमच्या कुडी भितर, विशेष करून तुजी सकत आमच्या कुटुंबा जिवितांत हर एका जाग्यानी खंयसर आमी वता त्या जाग्यार तुजी महिमा प्रगटच्या खातीर आमकां आदार आनी कृपा ह्या आराधना मुखांतर फावो जावं दी म्हणून मागता. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्व आमी बसया. कीर्तन नूरा मोरू. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरो नाका. सगळे तुज्या अपराध तो बक्षिता, सर तुज्यो पिडा तो पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. जीनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. गारोडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण ओसरतलें. सर्वेस्पराची कृत्यां तारण दितात, जुलूम भक्तेल्यांक तो न्यायनीत करून दिता. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ, सासनीक आनी मोगान भरलेलो तो आरोप लावचो ना, ससनाक राग धरूंक रावचो ना. आमा पातक्या प्रमाणे आमचे कडेन तो व्यवहार करिना, आमच्या गुण्यावाक फावो तें फारीकपण तो घेना. मोगाच्या इश्टानो, किर्तनकाराची अपुरबायची उतरां विशेष करून ताचो मोग आनी काकुळट कितले वर्ती म्हणलें ह्या उतरां मरी फात किर्तनकार आमकां समजोवचे प्रयत्न करता. ह्या घडये त्याचो सोम्या मुखार आमी आसा, त्रिएका देवा मुखार आमी आसा. आमचे मदें ह्या घडये त्याचो सोम्याचें हजरपण आमी बघया. आनी विशेष करून हें कन्नडा गीत आमी गायता आसतना तसो सोमी आमकां विशेष करून ह्या घडये ताच्या पवित्र सक्तेन ताच्या पवित्र अनुभवान आमकां सोमेस्तांक बरोवन दी. कशें किर्तनकाराच्या त्याच उतरां बरी आमची बोगणां ह्या घडये ताच्या संगता मेळोवन त्याचो सोम्याक जेजूक ह्या घडये आमी आराधूंक मुखार सरया. पान संको 136 136. देवने येसुवे आत्मने शरणं.
ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം സൃഷ്ടിയ മൂലനേ ദേവനേ ശരണം സൃഷ്ടിയ മൂലനേ ദേവനേ ശരണം ദേവനേ ശരണം ദേവനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം പാപവിമോചകനേ യേശുവേ ശരണം പാപവിമോചകനേ യേശുവേ ശരണം യേശുവേ ശരണം യേശുവേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം വരകളദാതനേ ആത്മനേ ശരണം വരകളദാതനേ ആത്മനേ ശരണം ആത്മനേ ശരണം ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം हम सो जिजू या घडये या उंड्या रुपी हांगासर आमचे समोर आसा हे घडी बरं ताचेर आमची दीस आमी कंसोवया आमकां हर एकल्याक ह्या घडये तो पळोवन आसा आमच्या हर एकल्याचेर ह्या घडये तो दीस लावन आसा आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आमच्या हर एकल्याच्या मोतींत कितें सकड चिंतना गोवन आसात आमच्या जिवितांत कितें सगळें घडोवन आसा ह्या घडये मौनपणी सोम्या मुखार आमी सांगचें प्रयत्न करया आनी विशेश करून ह्या घडये ह्या आराधना वेळापती करून आमी हांगासर आयिल्ले आसा थोडी मिनटां थोडी वेळ सोम्यान केल्लें बरेंपण आमी उगडास काडचें प्रयत्न करया मोगाच्या इश्टानो किर्तनकाराची उतरां आमी ओडल आयकल्लीं सरेस्पराकर दिया कित्याक तसो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा आमच्या जिवितांत सोम्यान केल्लें विश्वासीपण आमच्या जिवितांत सोम्यान दाखयलेलो तो मोग आमच्या सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ले ते हर एक महात कार्यां
ह्या घडये आमी उगडासा काडन ताका आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया. आमची जबाब जावं दी. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. हो सोबीत संसार आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आम्हा हर एकल्यांक मनीस जावन तुवें रचल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजें सारकें आनी रुपणें आमचे वयर तुवें कंसयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या संवसाराक मनीस जावन तूं जल्म घेतल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या चन्यो. तुज्या मनशापणा मुखांतर देवाचो मोग काकूळ तूं बोगसाणें आमकां कितें म्हणलें समजयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. विशेष करून तुज्या मिसां पयण्यांत बोगसाणें दिवन लोकांक देवाची काकूळ तुवें वांटल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या मोगान बरोवन येवकारिस्त तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या तुका जेजू. सुकुरसार समर्पण करून आमची सोडवण तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. पवित्र पुस्तका मुखांतर सर्गींची जाणवाय तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या पवित्र जेजू. पुस्तका मुखांतर आमच्या जिविताक मार्गदर्शन तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. जिवंत जावन आमकां सर्गाक वेची वाट तुवें दाखयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेन समाधानान संतोषान जियोंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या दिसपट्ट्या वावराचेर तुवें बेसांव घाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां दिसपट्टो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां पिडे शिडेंतलें तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या पैणांत तुवें आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमी मागल्ले उपकार तुवें आमकां सदांच फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अवघडांतलें आपायांतलें तुवें आमकां सदांच निवारलेल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां आमच्या जिवितांत मागली उपकारां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची हातीन धरिल्ली योजना तुवें पंथाक पावयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरें काम वावर तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या भुरग्यांच्या शिकपा जिवितांत तुवें बेसांवां घाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरें शिकाप जोडूंक तांकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरें क्रिस्ती बावाडती शिक्षण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां विशेष करून पेल्याच्या गरजांक पावचें बरें मन तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या गरजांकांत वेळी विविध मनशांतावन तुवें आमकां कुमोग फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरें घर बरें कुटाम मोगाची मनशां तुवें सदांच दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कश्ट समस्यांक तुवें परिहार फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. वय मोगाच्या इश्टानो जायतें बरेंपण सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्या. विशेष करून ह्या पवित्र तळार आमी कितें येवन मागलां सालोरेसाच्या पांयतळी येवन सोम्या लागीं कितें आमी मागलां सबार जाणांक आमकां जायत्या बरेपणान जायत्या आशिर्वादान सोम्यान आमकां भरलेलें आसा. हे घडी बरो सोम्या मुखार मौन म्हणी आमी आसां अर्गां गीत आमी गावया आनी संगतास्पती करून तसो सोम्यान जेजून आमकां केल्ल्या हर एका इराद्या बरेपणाचो उगडास काण आमच्या काळजा मनांत ताका आमी अर्गां दिवया. पान संख्यु 41 ताळयो पेटून सोम्याचे नाम आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा दिवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आमी गावया
सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. कितले बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव, सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गांवान गांव. संसारार ताचे नाव सदां सदैव जाव, रस्ता म्हाका वाकानो देखून गायता हांव. कितले बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव, सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गांवान गांव. संसारार ताचे नाव सदां सदैव जाव, रस्ता म्हाका वाकानो देखून गायता हांव. सौम्याचे नाव आमी गावया, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावान महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. सोमेस्तान बरें केल्लें सौम्याचे नाव, पिडेस्तान गुण केल्लें व्हरतें ताचें नाव. मेल्लेल्यांक जीवन केल्लें पवित्र ताचें नाव, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नाव. सोमेस्तान बरें केल्लें सौम्याचें नाव, पिडेस्तान गुण केल्लें व्हरतें ताचें नाव. मेल्लेल्यांक जिवंत केल्लें पवित्र ताचें नाव, सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नाव. सौम्याचें नाव आमी गावया, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावाक महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. संसारान समाधान हाडून दिल्लें नाव, सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिल्लें नाव. काळोखांत आसलेल्यांक बुसवड दिल्लें नाव, पातकांतावन सुटका दिवन बचाव केल्लें नाव. संसारान समाधान हाडून दिल्लें नाव, सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिल्लें नाव. काळोखांत आसलेल्यांक बुसवड दिल्लें नाव, पातकांतावन सुटका दिवन बचाव केल्लें नाव. सौम्याचें नाव आमी गावया, सौम्याची स्तुती करूया, सौम्याच्या नावान महिमा देऊन स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया, स्तुती ताची करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सम्या, उगडा तुका सम्या, महिमा तुका सम्या, स्तुती तुका सम्या, चे तुका सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडीभर आमी सर्वांदी बिगल्या मुगाचे इश्टन ह्या घडये सुमी आमचे सांगता आसा. लुकास अध्याय 15:7 आमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातिल्ल्या नवा नितीवंता प्रास, पश्चाताप बघून जिनी बदलतल्या एक पातक्यांचेर सर्गी सोड संतोष जातलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचे इश्टन देवाची काकुळत ताचे बक्षाने अपरिमीत. विशेष करून ह्या घडये तस सुम्याची काकूळ तूं आमचे मदें मागून घेवचे प्रयत्न आमी करया. आमी हर एकली मनीस, आमी हर एकली अस्कत कायन भरलेली मनशां. जेजून आपल्या शिसांक मागणें करूंक आपयलेलें गेत्सेमनी म्हळ्यांत आनी ते न्हिदून पडलेल्या वेळार जेजू तांकां सांगता, ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा, कित्याक आत्म तयार आसा वय कूड अस्कत. मोगाच्या इश्टान आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत
नाना रितीच्या अस्कतकायेंत आमी सांपडटा आनी अमरिफात देवाच्या मोगात हांवन आमी पयस पावता. वेचीक पूत कशें तो पयस पावलेलो पाटी येवच्याक एक निर्धार घेता, काळजाचें परिवर्तन, द टोटल रिपेंटन्स. आनी ह्या पश्चातापाचो गुर्त म्हणले बरी पाटी येता आसतना बापूय त्या घरा मुखार बागला रावून आसलो. बापूय ताका वचून पटलून धरून स्वागत करता, उमो दिता, ताका घरा आपोवन हाडटा, ताका नवो दोगलो दिता, ताच्या बोटाक मुदी घालता, पांयांक मोचें घालता आनी एक व्हड जेवण, गड्ड जेवण तो तयार करता. हे सगळे दाखले मोगाच्या इश्टानो देव कितलो काकुळदार म्हणलें सत आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक प्रयत्न करतात. मोगाच्या इश्टानो काकुळतो म्हळ्यार कितें? काकुळतो म्हळ्यार न्ही केवल बॉक्सांनी तातूंत एक मोग आसा, टापण आसा. त्या मोगांत ताका थळ ना, घड ना म्हणले बरी. त्या मोगांत संपूर्णता दिसून येता. तो मनशांचो मोग न्ही, तो आशेंचो मोग न्ही, तो संपूर्ण रितीचो मोग. आनी होचो मोग हीच काकुळट म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें तुवें अनुभव करीत जैतर मोगाच्या इश्टानो आमचें उणेपण, आमचें अस्कत काय आमी वळखून घेवंक आसा. ह्या घडये सोमी आमचे सांगता आसा, जेजू आमचे सांगता आसा. आतां आमी आमचे जोडया, दोळे आमचे आमी धांपया आनी विशेश करून कितें उणेपण आमी आदारलां, कितें सूख आमी केल्या ह्या घडये सोम्यालाचे आमी बक्षाने मागया. सोम्या आमकां बक्षी तुज्या उतरां विरोध आमी गेल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमी फोट मारिल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमी विविध रितींनी तुजें नांव आमी व्यर्थ काडिल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमची सकत आमी वापरनातल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी तुज्या आपोवण्याक आमी कान दांपल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी कुडीची चड अभिलाशा आमी केल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमकां विशेश करून खंयचें बरें दिसता ताच्याच फाटल्यान आमी धांवल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमी विशेष करून पेल्याक पातकान पडच्या कारण जाल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमी पाड उतरां उलयलेल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पेल्याक पाड नदरेन पळयल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमी मोसोर हगे द्वेशाची चिंतना दवरन जियेल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमच्या जिवितांत आमी आदारलेल्या हर एका अस्कतकायेच्या पातका खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमची जबाबदारी पाळूंक आमी पाटी फुडें पळयल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमच्या बेसांत कितें आमकां तें फावो केलां त्या बेसाची जबाबदारी पाळूंक आमी सुकून पडल्या खातीर आमकां बक्षी, सोम्या आमकां बक्षी तुज्या कृपेंतावन आमी पयस पावल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी आमीच वर्ते म्हणून तुका आमी एका देगेर दवरल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी विशेष करून आमी तुजे सक्तेन न्ही सगळें आमचेच सक्तेन करता म्हणली बाडाय उलयल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी पवित्र सभेच्या चिंतना विरोध, पवित्र सभेच्या विरोध आमी उलयल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी धार्मिकां विरोध आमी उलयल्ल्या खातीर, सोम्या आमकां बक्षी पेल्याक आमी पातकांत पडच्या कारण जाल्ल्या खातीर. ह्या घडये मोगळा जेजू तुज्या पांयांतळी आमी आसा, तुज्या पांयांतळी आमी दिंब्यांनी पडलेली आसा. परत तुवें सांगली 300 उतरां आमी उगडासा काडटा. लुकाचो एवांजेल अध्याय 15:7 पश्चातापाची गरज नातल्या नवा प्रास पश्चाताप बघून जिनी बेदलतऱ्या हर एका पातक्याचेर देव संतोष पावता. मोगळा जेजू ह्या घडये तुज्या पांयांतळी आमी आसा. आमकां हर एकल्यांक तुजी काकूळ तुजी बक्षाणे आमकां ह्या घडये तूं फावो कर. तुज्या काकुळतीचें फेस्त आमी आचरण केलेलें आसा. विशेश करून आमच्या जिवितांत तीच काकुळती ह्या घडये आमी अनुभव करूंक मुखार सरता. मोगळा जेजू हो एक कर्ण काकुळतीचो दैवी काकुळतीचो तीर्स आमी गावन म्हणटा आसतना सोम्या तुज्या काकुळतीन ह्या घडये आमा सोमेस्तांक बर, तुज्या मोगान ह्या घडये आमा सोमेस्तांक बर म्हूण सोम्या तुजे लागीं आमी मागता. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या अति मोगाच्या पोताची
आमच्या सोम्या आणि सोडवणाराची येशू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देव आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिकपणापासून येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर येशूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावावरी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बळवंता ये भाग्यवंत आम्हाला काकूट आमची कर ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बळवंता ये भाग्यवंत आम्हाला काकूट आमची कर ये भाग्यवंत देवा ये भाग्यवंत बळवंता ये भाग्यवंत आम्हाला काकूट आमची सर्व आम्ही उभी रावया. देवाचे उतर ऐकून जाग ताचो नियाळ करच्याक आमकां सम्यायिती करया. ह्या घडये पवित्रत्म्याक आमचे मध्ये ह्या घडी आमी मागून घेवया. तसो पवित्रत्म स्वताचो पवित्रत्म पेंतेकोस्ता दिसा अपोस्तलांचेर देवलेलो आनी विशेष करून तांकां नव्या उर्बेन भरलेलो पवित्र पुस्तकाची 7 जाणां जावंक तांच्या मतीक उजवाड दिलेलो तोच पवित्रत्म ह्या घडी आमच्या मध्ये येवन दी. आमकांय तेंचो देवाचें उतर आयकोवच्याक तेचो देवाच्या उतर आमच्या जिवितांत आमी आमच्या काळजांत रोंबोवन जिवितांत आमी पाळच्याक स्वामी आमकां ह्या घडये ताच्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आमी पवित्रत्म्याक आमचे मदें ह्या गिता मुखांत्र येवकार मागून घेवया. पान संको 96 96.
पवित्रात्म्या जाय म्हाका तूं जाय. सांगाता म्हणया. ये पवित्रात्म्या जाय म्हाका तूं जाय. ये पवित्रात्म्या तुझ्या बोळा. ये पवित्रात्म्या तुझ्या बोळा. तुझो सांगात हांव आशिता. तुझे सशी हांव येता. तुझो सांगात हांव आशिता. तुझे सशी हांव येता. तुझी पवित्रनी मागता. दितलय म्हणपाक येता. तुझी पवित्रनी मागता. दितलय म्हणपाक येता. ये पवित्रात्म्या जाय म्हाका तूं जाय. ये पवित्रात्म्या तुझ्या बोळा. तुझ्या बरी तूं येताय. कळसांक म्हज्या तूं रिगता. तुझ्या बरी तूं येता. कळसांक म्हज्या तूं रिगता. नव्या जिवितांत तूं भरता. वायट सगळें पयस करता. नव्या जिवितांत तूं भरता. वायट सगळें पयस करता. ये पवित्रात्म्या जाय म्हाका तूं जाय. ये पवित्रात्म्या तुझ्या बोळा. हालेलुया. 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 सवांचेला अध्याय 5:1-10 पर्यंत. उपरांत जुदेवांची एक परब आसली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बोकराच्या दारवाट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रे भाशेन बेतसादा म्हणटा. ताका 5 मंडप आसात. कुरडे तोंटे आरेगार अशें म्हणून जायते जण पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असल्या गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक खालयल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूच ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयले देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें हांतोळण घे आनी चल. तक्षण तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतोळण घेवन चलतस रावलो. देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. समेस्त आमी बसया. मग चैस्तानो जेजू
आमच्या जिवितांत आजापां करतागी. ह्या सवालाक एक मोठवी जाप सोदून काडचें आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कशें हांवें तेच आजाप म्हज्या जिवितांत कशें आमी घेवयेत वा देव म्हज्या जिवितांत आजाप करूंक शकता म्हणलें चिंताप घेवन हांगा सावन पाटी वेचें प्रयत्न आमी करया. एक 2 मोठवीं गणितां तुमचे मुखार हांव दवरचें प्रयत्न करता. एक गणित जावन आसा आरुल आनी कुटाम धर्मपुरी, महाराष्ट्र धर्मपुरी थंयसर जेवन आसचें तें एक कुटाम. आनी ह्या कुटुंबाक तांकां पती पत्नी एक 2 जाणां भुरगीं आसलीं. मलगडो पूत आनी ताच्या उपरांत आनी एकलो धाकटो पूत. आनी ह्या मलगड्या पुताक ताणें वडावळ जावन येता आसतना एक 10 वर्सां प्रायर जाता आसतना ताका एकचने फिट्स पिडा आरंभ जाता. फिट्स पिडा हें कुटाम क्रिस्तांव कुटाम न्ही, अन्य धर्माचें कुटाम जावन आसलें. आनी तांणी कितें केलें, त्या भुरग्याक फिट्स पिडा येवंक आरंभ जाता आसतना पयलें वखद करूंक सुरू केलें. खंयच्या रितीच्या वखद तांच्यान त्या भुरग्याक त्याच्या पिडेंतलें सुटका दिवंक जालें ना. आनी ताच्या उपरांत ताची इतर मनशां म्हणालीं ताका तुमी मंत्रवादी कडेन व्हरा आनी थंयसर तो मंत्रवादी तुमकां पुजा करतलो आनी कितें करन तुमच्या भुरग्याक बरें करतलो म्हणून. तांकां पाती येवन हें कुटाम त्या मंत्रवादी लागीं वेता. तांकां तांणी पयशे दिवंक आसले आनी ताच्या उपरांत त्या मंत्रवादीन केलें मंत्रून आनी परत दिलें. आनी ह्या मरिफात तो भुरगो बरो जाता म्हणून चिंतून ती पाटी आयली. लगभग 1 हप्तो जालो कांय जावना त्या भुरग्याक फिट्स पिडा येवना म्हणून चिंतून सगळें बरें जालें म्हणून चिंता आसतनाच 1 हप्तो आखेर जावच्या पयलेंच परत त्याच पिडेक तो वळख जालो. आनी ताच्या उपरांत कितें जालें, ताच्या उपरांत ही पिडा ताका इतली कठीण दिता लेगी त्या भुरग्याचो आनी एकलो भाव आसलो, ते दुसरे भुरगो आसलो, ताकाय ही पिडा असलीच पिडा आरंभ जावंक सुरू जाली. ह्या वेळार तांकां कितें करचें म्हणलें कळीत जावना. आनी तो वेळ एक क्रिस्तांव कुटुंबाक ती भेटतात. हे कुटाम तांकां अशें सांगता, तुमी सत्यम म्हण TV आसा, सत्यम एक चॅनल आसा आनी ह्या चॅनलाचेर प्रार्थीसोना बन्नी म्हणून एक कार्यक्रम जाता. थंयसर तें कॅथोलीक न्हय, प्रोटेस्टंट TV ती. आनी ह्या TVचेर थंयसर हें प्रार्थीसोना बन्नी म्हणलें ही एक कार्यक्रम जाता. तुमी तें प्रोग्राम पळया आनी तुमकांय बरेंपण जातलें म्हणून त्या कुटुंबाक ह्यो एक आनी एक क्रिस्ती कुटुंब आसलें तांकां सांगतात. आनी अशें हें क्रिस्ती कुटुंब आनी धर्माचें आरुल आनी कुटुंब पयलें ती मानून घेनात. ताच्या उपरांत तांकां कितेंगी बघता आनी ताच्या उपरांत एका दिसा फाटल्यान एका दीस फाटल्यान त्या कार्यक्रमांत तांच्याच घरा बसून थंयसर देवाची उतार आयकून आनी कितें आराधन करच्या त्या कार्यक्रमांत ती भाग घेतात, त्या भक्तीपणान ती भाग घेतात. आनी अशें थोड्याच दिसांनी म्हणलें बरी त्या भुरग्याचे फिट्स आपापिन्स उणें जावंक आरंभ जालें आनी निमाणें थोड्या तेंपा उपरांत ताची पिडा, ती फिट्स पिडा, दोगांय भुरग्यांची फिट्स पिडा ती गूण जाली. आनी तो वेळ ताच्या उपरांत तो अरुल म्हणलो व्यक्ती ताणें एक उक्त्यान साक्ष दिल्लेली आसा आनी तो म्हणटा, येसಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡಿದರು, येसಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡಿದರು म्हणून. अपुरबायचें एक गणित हांवें एका युट्यूबांत तें पळयलेलें जावन आसा. दुसरें एक गणित आनी एक गणित म्हज्या दोळ्या मुखार आसचें तें जावन आसा, म्हज्याच पप्पान म्हाका सांगलें, म्हज्या डॅडीन म्हाका सांगलें. इल्ल्या वर्सां तेंपा पयलें हांव हायस्कुलांत आसता आसतना म्हज्या पप्पाक हुशार नासलें. तो बस ड्रायव्हर जावन वावर करनासलो आनी ताका एका कुशीन दूख येवंक आरंभ जाली आनी ह्या मरिफात ताका ड्रायव्हिंग करूंक जावनासलें. आनी देखून तो ताणें 3 म्हयने रजा काडून गेली, घराच आसलो पप्पा म्हजो. आनी ह्या वेळार ताका पिडेक ताणें वखद आनी परत हाडलें वय, पूण कितेंगी ताका दादोसकाय बगनासली. देखून ताका ताच्या इश्टान सांगलें, तूं पडटा मागणे रेतीर एक वच, तुका बरेंपण जातलें म्हणून. पप्पा ताका तो इश्ट आनी म्हजो पप्पा सांगता घेवन तांणी थंयसर पडटा रेतीर मंदिराक रेतीरेक गेल्ले. पयली एक पटी रेतीर जावन पाटी आयल्यान पप्पाक मस्त बरेंपण जाल्लें, मस्त दादोसकाय ताच्या कुडींत ताणें अनुभव केल्ली. आनी ताच्या उपरांत कितें जालें म्हळ्यार परत एक पटी पप्पाच आनी एक हांव रेतीरेक वचून येता म्हणून बैसर गेल्लो. आनी त्या वेळार एक गणित थंयसर जाल्लें म्हाका पप्पान सांगलें, म्हाका अजुनूय म्हज्या मतींत भोव जिवाळ जावन आसा.
ते घडी तितलेंच थंयसर पडटा रेतीर मंदिरांत ते रेतीर जाता आसतना थंयसर कोंकणी समुदाय थंयसर रेतीर करनासता आसतना कोंकणी भाशेची रेतीर जाता आसतना थंयसर एक तरणाटो आयिल्लो एक तरणाटो म्हळ्यार ल्हान थंय मे बी ताका प्राय एक 30 वर्सां जाल्ली कोणा एक तरणाटो थंयसर आयलो ताच्या जिवितांत मस्त निराशपणांनी आसलें कोणा कित्याक तो कोणाय लागीं उलयनातलो कोणाय लागीं तो वेगळोच बसून आसतालो सक्कडी बसले कडेन बसून आसनातलो मिसा वेळार मागण्या वेळार ताणें फाटल्यान थंयसर ओगे बसून आसचें आसलें फाटल्यान आनी हात वयर मागणें करया म्हणटा आसतना मागणें करनातलो आनी अशें करून तो बसून आसलो खंय आनी ह्या वेळार एक दीस कितें जाता रेतीर आराम जाल्या 2 दीस जाले मात्र तांकां च्याची ब्रेक दिवंक आसली मदें एक इल्लो विशय दिवंक आसता आसतना हो व्यक्ती थंयसर भायर गेलो भायर तुमी पडटा रेतीर मंदिराक गेल्ल्यात जाल्यार तुमकां कळटा ती भायर ल्हान ल्हान स्टॉल आसात थंयसर स्नॅक्स आनी ज्यूस आनी मेळटा आनी थंयसर त्या आंगडी भायर ती एक बोटल्यो दवरल्ल्यो त्यो ज्युसाच्यो बोटल्यो दवरल्ल्यो मातयेच्यो बोटल्यो आनी हो मनीस हो तरणाटो भायर गेलो एक बोटलो ताणें खाणगिली ताणें फुटयली आनी ताच्या पोटाकच ताणें व्हडलो गाय केलो खंय व्हडल्यान गाय केलो आनी हे गाय करून जाता आसतना ताका मोत सुकली थंयसर तो पडलो पडलेंच थंयसर आसले ते वॉलंटियर्स कोण आसले ताका रप्पा धरतात धरन तांचे लागीं ॲम्ब्युलन्स आसलें त्या ॲम्ब्युलन्सार घालून तांणी आस्पत्रेक व्हेलें व्हरून जावन इल्लो वेळ जालो मस्त वेळ जाल्या उपरांत आस्पत्रेची एक ॲम्ब्युलन्स आनी तातूंत 2 जाण डाक्टर आनी एक नर्स आयलीं सकड चिंतून आसा ती काल्याक आयलें म्हणून सांगून तांणी त्या मनशान खंयसर गाय करून खाण गेल्लो त्या जाग्यांत कालेंगी सोदून आसलीं खंय सोदून आसलें कोणाक कळोना ती कालें सोदून आसात म्हणून आनी निमाणें कितें जाता थंयसर आसलें ते डाक्टराक थंयसर एक जड आसलें त्या जडा वयर एक ल्हान ताच्या पोटाचे एक आनकिटेचो कुडको मेळटा म्हळ्यार ह्या व्यक्तीन असो गाय केल्लो गे ताच्या पोटाक ताणें पोटा भितर हात घालून ताचें आनकीट भायर काडली तले एक निराशपण आसलें ताच्या जिवितांत कितें घडोवन आसलें आमकां कोणाक कळीत ना आनी पप्पा म्हणनालो ते आनकिटेचो कुडको काणगोन तांणी ॲम्ब्युलन्सार ती व्हरून गेलीं आनी त्या दिसा सांजेर थंयसर आमकां कळीत आसा आंतरीक भलायके खातीर आराधन मागणी थंयसर करतात जायते जाणां त्या आंतरीक आराधना वेळार इनर हिलींग वेळार मस्त बरेंपण थंयसर जाता आनी ह्या वेळार थंयसर तो याजक आनी एकलो भाव तें आराधन करनासलीं आनी त्या मनशाच्या बऱ्या भलायके खातीर ताणें वांस जाय बरी भलायकी जोडी जाय म्हणून इतलें बरें मागणें केलें दुसरे दिसा सांज जाता आसतना आस्पत्रेंत खबर आयली तो हुशार जाला मोतीर आयला ताका ताच्या कुडीक कितेंच बादाक जावना म्हणून प्रेज द लॉर्ड मगाच्या इश्टानो ही 2 गणितां हांवें तुमचे मुखार ह्या घडये दवरलीं कित्या खातीर कारण इतलेंच मगाच्या इश्टानो देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आजापा करूंक शकता देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असलेच रितीचे व्हडपणां दाखोवंक शकता देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हेच रितीन आमकां भलायकी जावंक पुरो कितेंय रितीचे उपकार आमकां देव दिवंक शकता आजच्या सुवार्तेचेर आमी दिश्ट लावया एक घडीभर जुआंसो वांजेल आमी आयकलो जुआंसो वांजेल अध्याय 5 आनी थंयसर तेजून त्या बेत्सादा तळ्या मुखार केल्लें तें एक ल्हानशें घडीत वा आजाप थंयसर तें बेत्सादा तळें आमकां कळीत आसूं पुरो बेत्सादा तळ्याची एक सकत आसली बेत्सादा तळ्याच्या उदकांत एक सकत आसली सकत कितें म्हळ्यार त्या बेत्सादा तळ्या लागीं मस्त पिडेस्त थंयसर पडून आसताले आनी एक तांचें चिंताप आसलें गे तें उदक थंयसर हालता आसतना कोणीय वचून त्या उदकांत देवलो जाल्यार वा तें उदक ताणें आपडलें जाल्यार ताका बरेंपण जातालें तांचें चिंताप इतलें तें एक बाबाटचें चिंताप आसलें देवदूत येवन तें उदक हालयतालो आनी तें उदक हालयता आसतना कोणी वचून त्या तळ्यांत राप्पा देवलीं जाल्यार वा तें उदक तांच्या आंगार पडलें जाल्यार तांकां भलायकी मेळटाली आनी तें भलायकी मेळटाली आनी त्याचे आशेन 38 वर्सां 38 वर्सां हांव एक पिडेस्त त्या तळ्याच्या काट्यार बसून आसलो राखून आसलो हांवूय एक दीस ह्या तळ्यांत देंवता म्हाकाय देव एक दीस बरें करता म्हणल्यार आशेन थंयसर तो रावन आसलो आनी एक कितें जाता जेजू तेणें तावन पाशार जाता आसतना ह्या मनशा वयर जेजूची दिश्ट वेता आनी जेजू ताचे लागीं येवन विचारता तुका बरें जावंक मन आसा तुका बरें जावंक मन आसा आनी ताका कळीत नातलें हो मनीस कोण जेजू कोण आनी कितें तो इतलें सांगता उदक हालयल्या वेळार हांव देवूंक वता आसतना म्हज्यार न्ही पयलें देंवता म्हाका गूण जावंक जायना म्हाका गूण जावंक जायना आनी तो वेळ जेजू सांगता उठ घेन तुजे हांतोळ आनी सर तुज्या बावाटान तुका बरो केलो प्रेज द लॉर्ड
प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या इश्टानो, त्या घडये त्या व्यक्तीच्या जिवितांत जेजूचे येणे जाल्ल्याचो परिणाम जावन त्या व्यक्तीच्या जिवितांत बरेंपण जालें. तर मोगाच्या इश्टानो, आज आमच्या जिवितांत जेजून गुण करीचे, आमच्या जिवितांत जेजून आजापा करीचे जाल्यार कितें गरज आसा, कितें गरज आसा तें आमी मोठव्यान पवित्र पुस्तकाच्या आदारीत आमी समजोवचे प्रयत्न करया. 5 संगती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजून आजापा करी जाय तर आसूंक जाय. 5 संगती. कसल्यो त्यो 5 संगती? पयलें, म्हज्या जिवितांत हांवें पयल्यान पयलें पाश्चाताप पावोवंक जाय. म्हज्या जिवितांत हांवें पयल्यान पयलें देवाची काकुळट अनुभव करूंक जाय. दिंब्यांनी पडोवन आमी दैवीक काकुळटीचो तेर्स कित्या खातीर केलो मोगाच्या इश्टानो? देवाच्या काकुळटीक एक सकत आसा, देवाच्या काकुळटीक एक बोळ आसा. देव मनशाच्या काळजाचे परिवर्तन आशेता. मोगाच्या इश्टानो, आज आमी हांगासर ह्या पुणसाळाक आयल्या जाल्यार देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरेंपण करीचे म्हणून आशेवन आमी हांगासर आयल्या जाल्यार पयल्यान पयलें आमच्या पातकाची दूख आमी धरूंक जाय. अ टोटल रिपेंटन्स ऑफ द हार्ट. टोटल रिपेंटन्स ऑफ द हार्ट. आमी एक घडी भर त्या गोलगोथा जेजू कुर्सायल्या जाग्याक वेचे प्रयत्न आमी करया. आनी थंयसर एका स्वरान कितें सांगलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार तुका आनी आमकांय बचाव कर. पूण आनी एकलो घालो म्हणालो, आनी एकल्यान म्हणली उतरां भोव सादी, जेजू तूं रास पदवी घेवन येतना म्हजोय उगडास दवर, म्हजोय उगडास दवर. अ टोटल रिपेंटन्स ऑफ द हार्ट. एका मनशाच्या काळजाचें परिवर्तन. आनी त्याच घडये जेजू ताका सांगता, तूं म्हजे सांगता आज वैकुंठांत आसतलोय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या इश्टानो, पश्चाताप म्हज्या तुज्या जिवितांत आजापा जाय जाय तर पयलें मेट जावन आसा. पश्चाताप. ते पश्चाताप नाही केवळ आमी आमच्या करेजमाच्या काळार करचे न्हय. पश्चाताप आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा आमी करूंक जाय. हर एका दिसा आमी करूंक जाय. आमी सोमिया काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर मागता ते मागणें आमच्या काळजांत मागोवंक जाय. कित्याक देवान आमच्या जिवितांत ये जाय तर म्हजे वांकडो तंकडो रस्तो नीट जाल्यार मात्र देव तेणे तावन मेटां काडूंक शकता, देव आजाप करूंक शकता. देखून पयल्यान पयलें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आजाप जाय जाय तर हांवें आनी तुवें पश्चाताप पावोवंक आसा. द टोटल रिपेंटन्स ऑफ द हार्ट. दुसरें साधन वा दुसरें हातेर आमकां आजापां जावच्याक दुसरें हातेर जावन आसा देवाचें उतर. वर्ड ऑफ गॉड. यूजिंग द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत आमी एक अवकाश दिवंक आसा. पवित्र पुस्तकाक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक अवकाश हांवें दिवंक आसा. देवाच्या उतराक एक सकत आसा, एक बोळ आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हज्या जिवितांत हांवें विशेश करून देवाचें उतर परत आनी परत सांगचें प्रयत्न करूंक जाय. सांगचें प्रयत्न. पवित्र पुस्तकाची उतरां परत आमी उसारता आसतना देव आमच्या जिवितांत गुण करूंक आरंभ करता. देवाच्या उतराक एक सकता. बायबल म्हळ्यार कितें? BIBLE, बेजीक इन्स्ट्रक्शन्स बिफोर लिव्हिंग दी अर्थ. संवसार सोडच्या पयलीं आमकां गरज आसचे पुरा इशारे पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटात. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटात. आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक खंय आसा? आमी एक घडी भर आमी आमच्या घरा वरया. आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक खंय आसा? पवित्र पुस्तक हाताक मेळच्या जाग्यार आसा जाल्यार मात्र बरें. तें वयर सेल्फार दवरलां जाल्यार प्रेजंट जायना. आमी एक सवाल विचारचे आसा, प्रोटेस्टंट बायबलाक आनी आमच्या कातोलीक बायबलाक तफावत कितें म्हणून? प्रोटेस्टंट बायबलाक आनी आमच्या कातोलीक बायबलाक तफावत कितें? आमी एक पडी सवाल विचारतना एकलो मनीस म्हणालो, तांणी आमच्या पवित्र पुस्तकांत 73 बुकां तांच्या 67 बुकांत अशें म्हणून ते फक्त हांवें सांगलें तें तफावत न्ही. क्रिस्तांवांच्या आमच्या पवित्र पुस्तक आनी प्रोटेस्टंटाच्या पवित्र पुस्तकाक तफावत इतलेंच, आमचो पवित्र पुस्तक नितळ आसता, प्रोटेस्टंटाचो पवित्र पुस्तक मेळो आसता. कल्याक म्हळ्यार आमी पवित्र पुस्तक वापरना. आमी उक्तेंत करना. गर्बेज बेंता वेळार पुसून वयर दवरलें जाल्यार नेक्स्ट वर्साच्या गर्बेज बेंताक काडनंत आमी पुसून दवरचो तो पवित्र पुस्तक. काल्याक विगार येता म्हणून बेज बेंत करतना मेळ्ळें जाल्यार पळयता म्हणून. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र पुस्तक घरा दवरचो त्या कारणा खातीर न्ही. त्या कारणा खातीर पवित्र पुस्तक तुमी घरा दवरला जाल्यार कोण स्टॉलान दवरा, कोण म्हण इकुरलें कोण काडून वरीत. जर आज तावन देवाचें उतर आमी उक्तें करचें प्रयत्न करूंक जाय. पवित्र पुस्तकाची उतरां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरेंपण करूंक शकतात.
तो ब्रदर प्रकाश तुमी ताचे रेतीरेक गेल्यात जावंक पुरो तो ताणें कितें वापरचें ताणें वापरचें केवळ देवाचें उतर परत आनी परत देवाचें उतरच तो सांगता तिनसूं उतर आमकां सांगूंक लायता बरेंपण जालां न्ही गी कितलें बरेंपण जालां कितल्याशा लोकांक बरेंपण जालां मोगाच्या उस्तान देवाचें उतर दुसऱ्या हातेर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी आज आपा अनभोग करी जैतर हिलींग वा बरेंपण अनभोग करी जैतर तिसऱ्या हातेर एक्सपेक्टंट फेथ खरो भावार्थ खरी पातयेनी 100% पातयेनी इल्ले उणें न्ही 100% पातयेनी खरी पातयेनी आमच्या जिवितांत जेजू थंय खरी पातयेनी आमच्या मिस्त्री थंय खरी पातयेनी आमच्या सोम्या थंय तो खरो भावार्थ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तो खरो भावार्थ गरजेचो जर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमी खरो भावार्थ उक्त्यान दाखोवचे प्रयत्न करना बरेंपण हिलींग खंयच्याय रितीचें बरेंपण आमच्या जिवितांत बरी भलायकी जावंक पुरो खंयचेय मागणें जावंक पुरो प्रतिफलान दिना दोनींनी पांय दवरलेलो व्यक्ती तडीक पावना जेजून कितें सांगलां दोगा मेस्त्रींची सेवा करूंक तुज्यान जायना दोगा धनयांची सेवा करूंक जायना जेजू आमकां स्पश्ट सांगून सोडटा दोगा मेस्त्रींची सेवा दोगा धनयांची सेवा आमच्यान करूंक जायना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक शकचो एक धनी आनी हाचे वयर मात्र पातयेनी हांवें दवरी जाय एक्सपेक्टंट फेथ आमकां खंयसर बरेंपण मेळटा म्हूण सांगून तांच्या फाटल्यान दवल्यार हांच्या फाटल्यान दवल्यार थंयसर बरेंपण दिसून येना मोगाच्या इश्टानो कोणगी मनीस येवन मागणें करता तो बरेंपण करता म्हूण सांगून ताका आमच्या घरा आमी स्वागत दिलें जाल्यार तर आमी आल्तारी मुखार येवन आराधन कर नोवेना कर फाटी वेचें कितें फायदो कित्याक आमी पूण शेतांनी वेचें कित्याक आमी आराधन करचें कित्याक आमी नोवेना करचीं दोनींनी पांय दवरन मनीस तडीक पावना दोन धनयांची देव आमकां साकरी करूंक जायना एक्सपेक्टंट फेथ इज मस्ट खरो भावार्थ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसूंक जाय खरो भावार्थ आनी तो खरो भावार्थ आमी जिवाळ दवरचे प्रयत्न करूंक आसा कशें आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे मागणें आसूंक पुरो आमी आदारची भक्तीपणां आसूंक पुरो नोवेन आमच्या कुटुंबाचें मागणें तेर्स हें सगळें आमकां आमचो भावार्थ घट करच्याक आदार दिता देखून तिसरें हातेर जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज हांवें अनुभव करी जैतर तिसरें हातेर जावन आसा खरो भावार्थ एक्सपेक्टंट फेथ चौथें हातेर जावन आसा तुज्या जिविताचे कश्ट सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण कर तुझे जिविताचे कश्ट ऑफर गॉड युअर पेन एंड सफरिंग ऑफर गॉड युअर शॉर्टकमिंग्स ऑफर गॉड युअर स्ट्रगल्स तुझ्या जिविताचे कश्ट सोम्या मुखार हाड तुझ्या जिविताचे उणेपण अस्कतकाय सोम्या मुखार हाड तुझ्या जिवितांत कितें आटे विटे जावन आसात सोम्या मुखार हाड तुझ्या जिवितांत तूं कितें आटे विटे ते कश्ट दूख बगून आसाय तें सोम्या मुखार हाड मिसा वेळार आमी अपुरबायचें कांत कतारां गायता काणिको हाडनायल्या सर्वेस पर काल हाडून येवचें आमी देवान आमकां दिल्लें सगळें देवानच तें हाडून आमी देवा मुखार दिवन तांतूं व्हडलें प्रतिफल मेळटलें आमकां खंडितोन पूण ताच्या की सडीत रितीन देव म्हज्या आनी तुज्या जिविताची कसली काणीक आशेता देव म्हज्या आनी तुज्या जिविताचे तुजे दूख बेजाराय आटे विटे ते तूं सोम्याच्या पांयांतळी हाड म्हूण आशेता म्हजे सरशी येया हांव तुमकां समाधान दितलो जेजूची उतरां म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो तुमचें जू म्हज्या कांदार घाला आनी म्हजें लक्ष शिका जेजूची उतरां स्पश्ट आसा आज आमी ह्या पोन तळाक हांगासर येता अरे एका ब्रेस्तार आमी वेता वा नवें आमी करता कितें करता जाल्यार असो एक उद्देश जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिविताचे कश्ट उणें जायचे म्हणून वय मोगाच्या इश्टान पूण ते कश्ट उणें जावचे केदाळा हांव आनी तूं हाड ते कश्टान जेजूच्या पांयांतळी बावडटान थंयसर हाडून दवरता तो वळ मात्र आमच्या जिवितांत न्हू ते कश्ट उणें जातात आनी देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत गूण करूंक शकता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देव आजापा करूंक शकता
ऑफर गॉड युअर पेन अँड सफरिंग अँड स्ट्रगल. तुझ्या जिविताचे कष्ट, दूख, पिडा शिडा, आटे विटे, टेन्शन आणि कटले सगळे नकारात्मक संगत असा सोम्याच्या पायांतळी हाडणं समर्पण कर. तुझे स्थकीन तू दवरन काणगे नाका. आज हांव ह्या पुणतळाक आयलां जाल्यार हांगा तो पाटिवेच्या पयलें म्हज्या जिविताचे कश्ट, बेजाराय, कितें हांव चिंतना घेवन आयलां, कितें हांव मागणी घेवन आयलां, सगळें हांगासर समर्पण करन पाटी आमी या. सगळें आमी समर्पण कर पाटी आमी या. समाधान आमकां मेळटलें, बरेंपण आमच्या जिवितांत जातलें. आनी पांचवें निमाणें हातेर जावन आसा आमच्या जिवितांत. जेजून आमच्या जिवितांत बरेंपण करी जाय, आमकांय गूण करी जाय जाल्यार पांचवें हातेर जावन आसा जेजूक आपडोवंक तूं प्रयत्न कर वा जेजूचे स्पर्श घेवंक प्रयत्न कर. एलाव टू टच, एलाव जीजस टू टच यू. तुज्या जिवितांत जेजूक वा जेजून तुका आपडचो तसलो एक अवकाश ताका दी. जेजून म्हाका आनी तुका आपड जाय, जेजून म्हाका आनी तुका आपड जाय. त्या पुरबायेचें गडीत आमी उगडा आसा. गाडयेत ती रक्तस्रावान भरलेली स्त्री कितल्यागी वर्सां तिच्या जिवितांत कश्ट येवन आसली, त्या पिडेन ती आसली आनी एक तिच्या काळजांत एक दृढ पातयेणी तिणें दवरली. हांवें वचून ताचें वस्तू रापडलें जाल्यार पुरो हांव बरी जातलीं. आनी ती त्या लोकांच्या केटी मदें धैर्यान म्हणलें बरी येता वचून जेजूचें वस्तूर असो कुडको आपडटा आनी अमरिफात तिच्या जिवितांत ती अनुभव करूंक शकता जेजूचें स्पर्श आनी हाच्या मरिफात ती गूण जावंक शकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या इश्टानो, एलाव जीजस टू टच यू. तुझ्या जिविताच्या हर एका जाग्यांक सोम्यान आपडोवंक तुका सोडू, सोम्याक आपडोवंक सोड. आमी अनटचेबल जाल्यार आमच्यान जेजूक आमच्या जिवितांत बरेंपण आदारूंक वा बरेंपण करूंक जायना. आमी पवित्र पुस्तकाची कितली गडीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडयेत जेजून आपडलेली, जेजून तांच्या जिवितांत तें स्पर्श दिलें. जो वांजेल अध्याय 4 थंयसर ती सामर्याची स्त्री त्या दनपारां 12 वरार उदक काणयोक आयली. जेजू थंयसर पावल्लो आनी त्या वेळार जेजू लागीं ती संभाशण आरंभ करता आनी ह्या संभाशणाचो गुर्त म्हणले बरी जेजू तिच्या जिवितांत एक स्पर्श तिका दिता आनी ती पाटी वेता आनी सुवार्ता परगटणार जाता. मेस्साया म्हाका मेळ्ळो, मागलोलो म्हाका मेळ्ळो म्हणून ती सुवार्ता परगटणार जावन बदलता. मोगाच्या इश्टानो, मातेवाक आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडल्या. सुंका खाट्यार बसून आसलो की तेंच ताच्या जिवितांत व्हडलो उल्हास नातलो. जेजू ताणें वाटेर पाशार जाता आसतना एक दीस मातेवार वयर लायता आनी सांगता म्हज्या फाटल्यान ये, म्हज्या फाटल्यान ये. एकच आनी त्याच एका उतरा काल जावन मातेव जेजूच्या फाटल्यान गेल्लो. तें एक घडीत जावंक पावलो, तें एक सन्निवेश जावंक पावलें. जेजून ताका आपडलेलें आनी ह्या आपडलेल्या सो गुर्त जावन ताच्या जिवितांत एक आपोस्तल तो जाता, सुवार्ता परगटणार तो जाता. मोगाच्या इश्टानो, जेजून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हेंच भलायकी म्हाका दिजे, हेंच बरेंपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत करीजे जाल्यार हांवें आनी तुवें म्हज्या जिवितांत जेजूक आपडचें वा जेजून आमकां स्पर्श करूंक हांव म्हजें आनी तुजें जिवीत उक्तें करचें तसलें प्रयत्न करूंक जाय. आनी तो वेळ मात्र जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येवंक शकता, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक शकता, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भलायकी दिवंक शकता. देखून मोगाच्या इश्टानो, आमी हांगासर ह्या दिसा ह्या घडये येद्या व्हड्या संख्यान आमी सांगता जमलेली आसा. पयस पयस जावन आमी आयल्या. सकाळी आमचो राटावळी सगळ्यो आमी मुग्धुल्यो गी ना गी आमकां कळीत ना, सगळ्यांक सोडून आमी हांगासर आयल्या. हे पुणशेताक आमी आयल्या, सालोरेसाच्या पांयांतळी आमी आयल्या. कितें आशिव आमी बरेंपण आशिव. आमी आशेवन आयल्या हांगासर म्हज्या जिवितांत आजापा जाय जाय. आमी आशेवन आयल्या बरी भलायकी म्हाका मेळत जाय. आमी आशेवन आयल्या म्हजें मागणें म्हाका देवा मुखार दवरन म्हज्या गरजांक देवान पावत जाय. आमी आशेवन आयल्या देव कितें म्हणी म्हज्या जिविताचें वजें हाळू करता म्हणून. आमी आशेवन आयल्या म्हज्या जिविताचें टेन्शन पयस जातलें म्हणून. वय मोगाचें इश्टानो, हांव आनी तूं ह्या घडी हांगासर आसा कांय ना कांय तरी आशेवनूच आमी आयल्या. आनी आशिल्लें म्हाका आनी तुका मेळत जाय तर पवित्र पुस्तकाच्या नदरेन 5 संगती आमकां जेजू समजयता. पयलें, तुज्या काळजाचें परिवर्तन घे, तुज्या काळजाचें परिवर्तन, पश्चाताप पाव. दुसरें, देवाच्या उतराक तूं कान दी. देवाचें उतर तुज्या मोतींत तुज्या तोंडांत परत आनी परत वाळोवन दी, परत आनी परत वाळोवन दी. सगळें पवित्र पुस्तक आमकां बायहाट करूंक जावचें ना, पूण 1, 2, 3 वाक्य खंडीत जावन आमकां बायहाट करूंक जातली. जें कितें उतरां आमकां कळीत आसात म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत ती उतरां आमी सांगया.
आमी सांगया ती आमचे इतल्याक आमी सांगया देवाचे उतर आमी वापरया. तिसरें करो बावार्थ करी पातयेणी तांतू कितें दुबाव म्हणलो शब्दूच येना. 0.001 तितलोय दुबाव ना. 100% बावार्थ 100% पातयेणी करो बावार्थ आमच्या जिवितांत आमी दाखोवन दिवया. चवथें म्हज्या जिविताचे कस उणेपण सगळे सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण कर. पंचवें ताचो स्पर्श वा ताचो आधार घेवचे प्रयत्न करया. सोमी आमकां हर एकल्यांक गूण करतलो. सोमी आमकां हर एकल्यांक बरेपण करतलो. देखून एक घडी बरो मोगाचे इश्टानो आमचे दोळे आमी धांपया. सोम्या मुखार जेजू मुखार आमी आसा. जायते बरेपणा शेवन आजापा शेवन ह्या घडये ह्या पुंतळांत सोम्याच्या पांयांतळी आमी आयल्या. जेजूची काकुळट आमी मागोवन आमच्या जिविताचे पश्चाताप आमी आशिल्ले. देवाचें उतर आमकां गरज म्हणल्यार आमी समजल्या. पवित्र स्नानांत मेळ्ळा तो बावार्थ येदोळ मुसर जियेल्या जाल्यार अस्कत आमी दाखयले जाल्यार बक्षाने मागून परत तो बावार्थ आमी घट करया. आमच्या काळजा मतींत आसची हर एक नकारात्मक चिंतना आमची दूख बेजाराय सगळें मोगाच्या इश्टान ह्या घडये जेजूक आमी समर्पण करून दिवया. आनी निमाणें तस सोम्याक आमच्या जिवितांत आमचे स्पर्श आमकां मेळोवन दी आनी अमरिफात दीव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती आजापा करून दी म्हणून ह्या घडये सोम्या मुखार आमी मागया. सर्व आमी दिबी घालया. तस सोम्यान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बरेपण करी जायतर एक खातीर जावन आसा आमकांच आमी सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करचें. आमकांच आमी म्हळ्यार आमचे सगळ्या जिविताचो संतोश दादोसकाय दूख बेजाराय आटविटे सगळें ह्या घडये तस सोम्या मुखार दिंब्यांनी पडोवन आमी करता तें समर्पण ह्या घडये सोमी मानून घेवन दी म्हूण आमी मागया. समर्पण करया आमी आमकांच ह्या घडये आमचें जिवीत आमचे कश्टांचें जिवीत आमचे दुखाचें जिवीत समर्पण करया आमी आमचें कुटुंब आमच्या कुटुंबांत आसचें बेजाराय राग द्वेश मसर चिंतनाचें चिंता समर्पण करया आमी ह्या घडी आमच्या भुरग्या बाळांक. समर्पण करया आमच्या हर एकल्या कुटुंबाच्या संध्यांक आनी इश्टांक. ह्या घडये समर्पण करया सोम्या मुखार आमची पिडा शिडा आनी आमचे कश्ट दूख. समर्पण करया सोम्या मुखार आमच्या जिविताचे सुख आनी समाधान करया आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे राटावळ आनी समस्ये. समर्पण करया आमी सोम्या मुखार आमच्या जिविताची अस्कतकाय आनी पातकां. समर्पण करया आमी आमच्या जिविताच्यो वायट सवयो अवगुण हें सगळें. समर्पण करया आमी आमच्या मुखल्या जिविताची स्वप्नां आनी आमच्या फुडाराची नासलेली सर्व योजना. समर्पण करया आमच्या मोगाच्या मनशांक. समर्पण करया आमी ह्या घडये आमच्या दिसपट्ट्या वावराक आमी वापरची हर एक हातेरां आमी वापरची वाहनां आमी वापरची मेशिनां सगळीं. समर्पण करया आमी आमच्या परगांवांत आसच्या कुटुंबाच्या संद्यांक. समर्पण करया आमी आमच्या लागीं मागोंक सांगल्या हर एकल्यांक. समर्पण करया आमी आमच्या जिविताचे नाना रितीचे दूख आटेविटे सगळें. समर्पण करया आमी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करचें एकसुरपण. आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करचें हर एक भें. आमच्या हर जिवितांत आमी अनुभव करची सर्व रितीचे अडचण्यो टेन्शन्स वारीस सगळें. सोम्या तुज्या पांयांतळी आमी आसा. कशें त्या बेतसायदा तळ्या लागीं बसून आसलेल्या त्या पिडेस्ताक गूण केल्ले बरी सोम्या ह्या घडये आमी तुजे तावन तेंच आजा पाशेवन आसा. आमी आमच्या जिवितांत तेंचो सुशेग आशेवन आसा. ह्या घडये सोम्या आमच्या बावट तसो गुट जावन आमकांच आमी तुका ह्या घडये तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. आमचें समर्पण ह्या घडये सोम्या स्विकार कर म्हणून आमी मागता. पान संको 110 110
maka tung spuro tung smoso kuli boro tung spuro maka tung spuro tung smoso kuli boro Puskertai tu ning sero dusmana taun ken paro Puskertai tu ning sero dusmana taun ken paro tus puro somya tus puro tus moso Tus puro somya tus puro tus moso goli boro बघा इष्टनो या घडी आमकां समी जेजूक समर्पण करया सुमी आमकां हर एकल्यांक या घडये ताचें स्पर्श दिवंक आशेता आमचें जिवीत या घडये सोम्या मुखार उक्तें करचें प्रयत्न करया खंयच्या जाग्यार सोम्याचें स्पर्श आमकां गरज आसा खंयच्या जाग्यार सोम्यान म्हाका आपड जाय म्हणून आमी आशेवन आसा खंयच्या जाग्यार सोम्यान म्हाका ये जाय सोम्याचें बरेपण म्हज्या जिवितांत अनुभव करी जाय त्या जाग्याक ह्या घडये सोम्याक आमी येवकार मागया सोम्या ये आमच्या जिवितांत सोम्या ये आमच्या हर एका आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वात सोम्या ये आमच्या घरांत सोम्या ये आमच्या वावरा जाग्यार सोम्या हांव कसून आसा त्या घडये सोम्या तुजो आदार म्हाका दी तुजो सांगात म्हाका दी म्हूण ह्या घडये सोम्या मुखार आमी मागया तुज आधार म्हाका तुज आधार तुज सरगार पावोचें दार तुज आधार म्हाका तुज आधार तुज सरगार पावोचें दार वाट सुकलेल्यांक तुज पुडार पातकी मनशांक माफ खुदा वाट सुकलेल्यांक तुज पुडार पातकी मनशांक माफ खुदा तुज आधार सोम्या तुज आधार तुज सरगार पावोचें दार तुज आधार सोम्या तुज आधार तुज सरगार पावोचें दार दिव्यांनी आमी आसां मोगाच्या इश्टानो आमचे दोळे आमी दप्या सबार पोटी आमच्या जिवितांत आमी अस्कतकाय दाखयलेली आसा विशेष करून आमच्या बावाडता विरोध आमी साहित्यपटी गेलेली आसा आमी मागले आमकां मेळोवना सोम्यान आमकां गूण करूना सोम्यान म्हजे मागणी आयकोवना आमी कितले मागले रे जेजू म्हाका कित्याक दितेत ना असली अस्कतकायची सवाल आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आमी उस्तारलेली आसात आनी आमरी फात बावाडटी जिवितांत काळोखाच्या वाटेक आमी पयण केला अस्कतकाय आमी सोम्या मुखार दाखयलेली आसा ह्या घडये ह्या सर्व उणेपणांचे अस्कतकाचे बक्षण आमी मागून घेवया सोम्या आमच्या काळोखाच्या जिवितांत तूं उसवाड जा सोम्या आमच्या जिविताक तूं वाट दाखय सोम्या आमचो बावाडत घट कर आनी विशेष करून बावाडती व्यक्ती आमकां कर म्हणून सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार आमी मागता तुज पावो म्हाका तुज पावो तुज मोची वाटेक दिवो तुज पावो म्हाका तुज पावो तुज मोची वाटेक दिवो जीव दिलो नावून काळो मुरवोशाचे कीन पांको जीव दिलो नावून काळो मुरवोशाचे कीन पांको तुज पावो सोम्या तुज पावो तुज मोजे वाटेक दिवो तुज पावो सोम्या तुज पावो तुज मोजे
वाटेकी हो स्पुरो म्हाका तूं स्पुरो तूंच म्हजो गोडी भरो तूंच पुरो सौम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गोडी भरो ह्या घडये मोगाचे इश्टानो सुमया मुखार आमी दिंब्यांनी आसां बवाडतान आनी कलतेपणान आमच्या सगळ्यो गरजो सुमया मुखार ह्या घडये समर्पण करूंक आमकां सम्या इतीं करया ह्या पुणशेताक सुमयाच्या पांयां तळी सालोरेसाची मजत मागून आमी हांगासर आयल्या आमच्या जिविताचे कश्ट दूख बेजाराय सुमया मुखार आमी उसारच्याक पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता ते दोग जण कुर्डे तिसर मार्गा देगेर आसले जेजू पाशार जाता आसतना व्हड ताळ्यान ते मागतात दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर आनी जेजू तांकां दिश्ट दिता अजाप करता मोगाचे इश्टानो 300 उतरां ह्या घडये आमी मागया दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर आमच्या जिवितांत तुजी गरज आसा तुजी मजत तुजो आदार आमकां गरज आसा विविध ते समय इरादे आमच्या मतींत काळजांत घेवन आमी हांगासर ह्या पुणशेताक आयिल्लीं आसा ह्या घडये सुमया हे सगळे ते समा तुज्या पांयां तळी आमी दवरता सुमया तूं आमची काकुळट कर आमच्या गरजांक तूं पाव म्हणून ह्या घडये सुमया आमी मागता मागया आमी ह्या घडये मोगाच्या इश्टानो आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या बरेपणा खातीर आमच्या कुटुंबांत सुमया ह्या घडये तुका आमी येवकार मागता सुमया आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण दिलाय तुका अर्गा ह्या घडये सुमया आमचे कुटुंबा तुज्या पांयां तळी आमी हाडटा आशिर्वादीत कर सुमया आमच्या कुटुंबाक आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबा जिवितात पती पत्नी मदें बरो संबंध रुता जावंक तांच्या जिवितांत तांणी दिल्ली ती भास विश्वासी रावतल्या मोगान रावतल्या म्हणली ती भास आनी त्या भाशेक आनी त्या उतरांक काल जावन बरें क्रिस्ती कुटाम बांदून हाडूंक सुमया हांगासर आसच्या ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या हर एका व्यक्तीक प्रत्येक करून कुटुंबा जिवीत सारून आसच्या हर एका व्यक्तीक सुमया तुज्या आशिर्वादान आनी सक्तीन बर म्हणून ह्या घडये तुजे मुखार आमी मागता कुटामुजे संतोषान भरतो सांगता कुटामुजे संतोषान भरतो कुटुंबामुच्या एक वोट दितो कुटुंबामुच्या एक वोट दितो जेसू जेसू तू ये कुटुंबांत रावो तू ये जेसू जेसू तू ये कुटुंबांत रावो तू ये येवकरिस्तांतल्या मोगाळा जेजू ह्या घडये तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका भुरग्याक आनी युवा जनांक तुज्या पांयां तळी आमी हाडता सुमया हिदोळ म्हणसर तांच्या जिवितांत तुवें दिल्ल्या संतोषाक ददुस्कायक आशिर्वादाक तुका आमी अर्गां दिता आमच्या भुरग्यांक शिकाप बरें जोडूंक तुवें आदार दिलाय बरें फलितांश मेळोंक तुवें तांकां जानवायेन भरलाय आशिर्वादांनी भरल्याय आमच्या युवा जनांक तांच्या जिवितांत बऱ्या फुडाराचे वाटेन मेटां काडूंक तुवें आदार दिलाय जायत्या जनांक प्रत्येक करून बरें काम मेळा अशें केलाय बरी सैरीक मेळा अशें केलाय तुका जावं अर्गां मोगाळा जेजू ह्या घडये सुमया तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता आमच्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर मुकलो तांचें जिवीत तुज्या बेसावांनी तूं सोबय म्हूण मागता प्रत्येक करून सुमया
तांच्या जिवितांत कांय तरी ती सुकोन पडल्यांत, तुजे तावन ती पयस गेल्यांत वा नाना रितीच्या संवसारी वडण्यांक कुशालायेक ती बली जाल्यांतल्यार सोम्या ह्या घडये तांकां पाटी तुज्या गोपांत हाड. तांच्या जिविताचो बुन्यादी फातर तुजा करो बावार्थ तांच्या जिवितांत रुता करूंक आदार दी. आनी विशेश करून सोम्या तुज्या शेगुणांनी तांचे जिवीत सोबय तुज्या आशिर्वादांनी तांकां तूं सक्तेन आनी कृपेन बर म्हूण ह्या घडये सोम्या आमी मागता. नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोजा पायांतळा. बिये नाका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा. मुखार तुस धरून मुसो दिता तुका हांव मुसो सांगा. मुखार तुस धरून मुसो दिता तुका हांव मुसो सांगा. भिराका मोच्या बाळा आसाय तू मोच्या पायांतळा. सोम्या ह्या घडया आमी विशेष करून तुज्या पायांतळी समर्पण करता हर एका पिडेस्त भाव भयणींक. मगाळा जेजू ह्या दिसांनी जायतो जण तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक आमचे लागीं विसार नासा. भलायकी कितली गरजेची म्हूण आमी हर एकली समजता. हिदूळ म्हणसर आमी सोमेस्तांक ते बऱ्या भलायकेचे देणे तुवें फावो केल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. पूण ह्या घडये सोम्या हर एक पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयांतळी आमी हाडटा. नाना रितीच्या पिडेन कश्ट नासच्या आमच्या भाव भयणीक सोम्या तूं आदार दी. विशेष करून आमी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांत विशेष करून तुज्या मिसांव पयणांत जायतो लोक बऱ्या भलायकेच्या दृश्टीन तुज्या फाटल्यान आयिल्लो आनी तांकां कोणायक तुवें निराशीकन धाडूनाय. बगार तांच्या भावार्थाक लागून तांकां तुवें बरें केलें. तांच्या भावार्थाक लागून तांच्या जिवितांत बरी भलायकी तांणी आपणायली. गूण करची सकत तांच्या कुडींत वाडली आनी आमरिफात तांच्या जिवितांत नवो संतोष तांणी आपणायलो. मगळा जेजू त्याच खऱ्या पातयेन त्याच भावार्थान ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता. आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या सेस समारा आमकां कोणा सकळांनी मागोवंक सांगलां पिडे प्रत्येक करून बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या हर एका पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयांतळे आमी हाडटा. सोम्या तांकां तूं आशिर्वादीत कर. तांकां तुज्या सक्तेन प्रत्येक करून तुजें स्पर्श तांकां तूं दी. तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी तुजें पवित्र रगत वाळून दी. तांचे गाय तूं थांबय. तांची दुखां तूं पूस. तांच्या कुडींत ते बऱ्या भलायकेचे ती बगणात आनी अनुभव करूंक सोम्या तुज्या सक्तेन ह्या घडये तांकां बर म्हूण आमी मागता. गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तीन आमकां गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू दैविक सक्तीन तुज्या गुण कर जेजू. आपोर जेजू आपोर जेजू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोर जेजू आपोर जेजू आपोर जेजू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोर जेजू. ह्या घडये सोम्या आमी मागता विशेष करून ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या हर एका व्यक्ती खातीर
ल्हानांक तशी व्हडा ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयां तळीन ती आयल्यांत तुजी मजत मागोन ती आयल्यांत तुजे मुखार दिंब्यांनी पडोन ह्या घडये सोम्या ही तुजी भुरगीं मागोन आसात तांच्या जिवितांत जायते कश्ट आसात तांच्या जिवितांत जायते आटे विटे आसात ती घायेल्यांत ती भियेल्यांत तांच्या जिवितांत बरवसो नासतना जाला आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आमकां म्हणलो आसाय आनी तो जावन आसाय तूं सोम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता हांगासर आसच्या हर एका व्यक्तीक तूं पळयोवन आसाय तांच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा तें तुका समजून आसा तांच्या काळजांतलें भें तूं पयस कर तांच्या जिविताची निराशा तूं पयस करन बरवसो तांकां तूं दी तांच्या मतींत तांचें टेन्शन पयस कर तांच्या कुडींत तूं सकत घाल आनी विशेश करून सोम्या ही तुजी भुरगीं नाना रितीची तेसावां घेवन नाना रितीचे इरादे घेवन नाना रितीचे विनवण्यो घेवन हांगासर तुज्या पांयां तळी आयलेलीं आसात दिंब्यांनी पडोवन ह्या घडये सोम्या ती मागोन आसात ह्या तांच्या गरजांक सोम्या ह्या घडये तूं स्पंदन कर सोम्या तुज्या सक्तेन आशिर्वादान ह्या घडये सोम्या हांगासर आसलेल्या हर एका व्यक्तीक तूं गुण कर तूं आपड तुजें स्पर्श दी तांच्या मतीन तांच्या काळजांत नवो बरवसो नवो उल्हास फांकय म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी मागता विघ्न अनवरांनी विश्वास दंडळताना विघ्न अनवरांनी विश्वास दंडळताना दैराण भरता सामाण व्हरता पोटलोण धरता मोगान आमकां दैराण भरता सामाण व्हरता पोटलोण धरता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता ह्या घडये विशेष करून सोम्या आमी तुज्या पांयां तळी मागता नाना रितीच्या अवगुणांक आनी वायट सवयांक बली जालेली आसा त्या हर एकल्या आमच्या भाव भयणीक मगळा जेजू विविध रितीच्या वायट सवयांक अवगुणांक बली जावन संवसारांत कश्टून आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमच्या मोगाच्या व्यक्तींक आमी तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा जावंक पुरो ते अवगुण ते वायट सवयो ह्या घडये तांच्या जिवितांत आनी रेवोड घाला असल्या बांदपासांत ती जिवन आसात आनी मगळा जेजू तांच्या जिवितांत ती सुटका आशेतात ह्या घडये सोम्या हर एका विविध रितीच्या वायट सवयांक बली जालेल्या युवा तीक कुटुंबाच्या सांद्यांक सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा हे अवगुण ह्या वायट सवयां मुखांतर तांचे सामाजीक जिवीत कश्टांचें जालां तांचें कुटुंबाचें जिवीत कश्टांचें जालां नाना रितीच्या विशेष करून बऱ्या संबंधांतावन ती पयस गेल्यांत आनी आमच्या कुटुंबांत वेगवेगळ्या रितीन तांच्या ह्या अवगुणां मरिफात विराराय बेजाराय आमी बघून आसा ह्या घडये सोम्या जेजू असल्या वायट सवयांक बली जालेल्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता सोम्या तांकां तांच्या मोतीक उजवाड तो फांकय नवी वाट तांणी धरूंक नवी साल समकण तांची कर्ण घेवंक सोम्या ह्या घडये तुज्या कृपेन सक्तेन तांकां बर म्हणून मागता आनी हर एका असल्या कश्टांत आसच्या अवगुणांत आसच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता सडाणीस तुजी दया साई म्हाका सडाणीस तुजी काकूळ साई म्हाका सडाणीस तुजी दया साई म्हाका सडाणीस तुजी काकूळ साई म्हाका सडाणीस
पवित्रोत्म साई म्हाका सडाळीसर तुजी कृपा साई म्हाका सडाळीसर पवित्रोत्म साई म्हाका सडाळीसर तुजी दया साई म्हाका या घडये सोम्या आमी विशेष करून मागता आमच्या दिसपट्ट्या वावराचेर तुजी बेसांवां म्हाका जेजू हांगासर ह्या रादानांत भाग्य वचचें आमी सर्वां विविध हंतांनी विविध रितीन आमी वावर करनासा आमी दुसरे कडेन कामाक वेता सांग पुरो आमचो दिसपट्टे बिजनेस वा इतर व्यापार वहिवाट आमी करता आनी आमचे कृशेचो वावर आमी करता आनी ह्या मरिफात फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी ह्या वावरा मरिफात तुवें आमच्या कुटुंबाक जायतें बरेंपण दिलां आर्थीक रितीन आमकां तुवें भद्रते दिल्ल्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्घां दिता या घडये सोम्या आमचो दिसपट्टो वावर तुज्या पांयांतळी आमी बावडटान आमी समर्पण करता आमच्या वावरा जाग्यार तूं सांगता राव आमच्या वावरांत आमी निराश जातना कश्ट येता आसतना विविध रितीचे अडचणी आमी बघता आसतना आमकां तूं सांबाळन वर आमकां विशेष करून व्यापार वहिवाट करता आसतना आमकां जायते पटी लुकसाण जाता जायते पटी वा इतर अवघडां घडटात आनी ह्या मरिफात आमी निराश जाता सलवणीक वेंग मारता आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत सोम्या तूं आमचे सांगता तूं राव कशें त्या एम्माउसाच्या वाटेन असलेल्या त्या निराश जाल्लेल्या भियेवन आसलेल्या बरवसो सांडलेल्या त्या शिसां सांगता तुवें पॉयंट केलें तांचे सांगता तो रावलय उंडो मोडन तांकां तुवें नव्या बरवशान भरलें आनी अशें परत तांच्या बावडते जिवितांत तांणी पाटी वेचाक तुवें आदार दिलो तेच परी सोम्या आमच्या कृशेच्या वावरांत आमच्या व्यापार वहिवाटांत आमी लुकसाण जाताना निराशी बघताना आमकां सलवण येता म्हूण बघता आसतना आमचे सांगता तो राव आमच्या पैणांत आमच्या ह्या वावरा पैणांत तूं आमकां सांगात दी आनी असल्या लुकसाणांतले आपायांतले सोम्या आमकां सदांच राखून वर आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक सदांच दिसपट्टो ग्रास तूं फावो कर म्हणून ह्या घडये सोम्या आमी मागता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व स्वाका सर्व नारा हांव समर्पिता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व स्वाका सर्व नारा हांव समर्पिता या घडये सोम्या प्रत्येक करून आमी मागता जायते जाणां तांच्या भुरग्यां खातीर बरी सैरीक सोदून आसात तांच्या भुरग्यांक बरें काम सोदून आसात वा काम मेळटेत ना जायते लोकां काम करून आसात जाल्यार वेळार सांबाळ जातेत ना आनी विविधतेच्या अडचणींनी ती जीवन आसात असल्या व्यक्तींक सोम्या ह्या घडये आमी तुज्या पांयांतळी आमी हाडटा हांगासर ह्या पुणतळार हांगासर दिव्यांनी पडलेलीं जायतीं जाणां प्रत्येक करून बऱ्या कामाच्या सोदनेर आयिल्लीं आसात बरी सैरिकेच्या सोदनेर आयिल्लीं आसात आनी ही ते सामां घेवन हांगासर आयिल्ल्या हर एका व्यक्तींची तूं गरज सोम्या ह्या घडये तूं मानून घे तांच्या जिविताचो शेवट तांकां तूं दी प्रत्येक करून एक बरें काम तांकां मेळोन तांचो फुडार तांणी बरें बांदच्याक बरी सैरीक तांकां मेळच्या मुखांतर बरें कुटाम वा कुटुंबा जिवीत तांणी जिवच्याक सोम्या ह्या घडये तुजी भुरगीं आशेवन आसात असल्या कश्टांत संदिग्ध परिस्थितींत आसच्या हर एका व्यक्तीक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर तांच्या तेसावांक तूं आदार दी तांची तेसावां तूं मानून घे म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी मागता आयक आमचे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तोदी म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तोदी
म्हाका आयता दिसा. सुम्या मुखार दिव्यांनी आमी आसा मोगाचे इश्टानो. त्या घडये कितें आमकां गरज आसा, कसली कृपा आमकां गरज आसा, कसलो आदार आमकां गरज आसा, बावाडतान आनी कलतेपणान आमी मागया. जेजू ह्या घडये येवकारिस्त रुपी आमच्या सांगात आसा. आमकां हर एकल्यांक तो आयकोन आसा. आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा ताका कळीत आसा. ह्या घडये आमची दुखां पुसूंक तो आशेता. आमच्या कांदा वयले ते बरातीक जू तो खाड उडोवंक आशेता. आमच्या मतींत आसचें टेन्शन सगळें पयस करूंक तो आशेता. आमच्या जिवितांत तो येवंक आशेता. ताचें स्पर्श आमकां तो दिवंक आशेता. आनी हें सगळें दिसयतर म्हज्या आनी तुज्या जिविताचे कश्ट दूख बेजाराय आटे विटे आमी अनुभव करून आसा तें सगळें ह्या घडये नकारात्मक संगती सोम्याच्या पांयांत तेळी आमी समर्पूंक जाय. देखून ह्या घडये मौनपणी सोम्या मुखार आमी आसा ते सगळें आमचे ते सावां कितें आसात आटे विटे कश्ट दूख दुखां बेजाराय हे सगळें ह्या घडये मौनपणी सोम्याच्या पांयांत तेळी आमी समर्पण करया. मोगळा सोम्या जेजू, ह्या घडये तुज्या भुरग्यांनी दिंब्यांनी पडोवन बावाडतान आनी कलतेपणान तुजे मुखार समर्पिल्ली ती प्रार्थना सगळीं तूं मानून घे. तुज्या मिस्सांव वावरांत जें कोणें तुजे लागीं येवन मागलें तांकां तुवें गरजेक तूं पावलोय. आनी अमरिफांत करू इम्मॅन्युएल आमचे सांगात आसचो देव, तूं आमचो देव म्हणलें सत तांच्या जिवितांत तुवें उगडापें केलें. ह्या घडये मोगळा जेजू, ह्या सालोरेसाच्या पांयांत तळी आमी आयलेलीं आसा. तुजी मजत तुजो आदार आमी मागोंक आमी हांगासर आयलेलीं आसा. ह्या घडये ह्या आराधना मुखांतर तुजे मुखार आमी समर्पिल्यांत आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची तेसावां, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे कश्ट, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची ती कुर्सावाट ती सगळी तूं स्विकार कर. तुजें आदार तुजें संगतपण आमकां सदांच फावो कर म्हूण आमी मागता. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयतें सव्या. येत्या सक्रमेंट सष्टांग नामा करूया पूर्विल्याच्या रूपबोधला नव्यो रीती आदाया सोलबोन बावटाचे बोलतिया जसे पापा तसे स्फोटा उल्लासानी स्तुतिसा पोतवी महिमा सस्ता एकास्ताळ्यान हसिता तुका तुका स्पिरितान समासमी नावाटा. आमेन. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या सासना. आमेन.
sevicha spiritan puro ai lòng bê trông sung nhang hệ balida ban đầu cô na cha xóa đi ek putan sum lòng hơi sung tu ca nghiêng ở tha Giêsu tu trên deva Sergice povitka David tuje poše Datos karta jiva Giêsu tuje mora जीविताचे कारण अमर पुनर्जिंपो परवशाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं जेसू करगां दिवंको आणि विशेष करून सालोरेसाच्या मजतीन देवान आमचेर वतल्ल्या हर एका बेसमाचो उगडास काडून अर्गां दिवच्याक आनी आमची मागणी प्रार्थना पेटोवच्याक ह्या पोरशेतांत एकूटाम सावन आमी सांगता जमल्या ह्या दिसांनी विशेष करून पास्काच्या काळार आमी आसा जेजो जिवान जाला आनी आमकां क्रिस्ती बावाट्यांक नवो बरवोसो ताणें दिला आमकां सर्गा जागो आसा म्हणलें सत ताणें आमकां उगडापें केलां आज विशेष करून ह्या पोरशेतान सांगता जमलेली आमी आमची तेसांवां मागणी सालोरेसाच्या मुखांत्र सोम्याक पांयांतली आमी समर्पण करया आनी विशेष करून आमकां हर एकल्यान तसो सोमी सांबाळून व्हरून दी राखून व्हरून दी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमचे सांगता रावून आमच्या जिविताच्या पैणांत आमकां सांगात दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमचे मागणे जावन हे मीस देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचो उगडास काडून सोम्या लागचें बगसाने मागया पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या सरून सांगता मनान चिंतून प्राणान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगे मुसलां संखार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर Krista takut ke Krista takut ke Somia takut ke Somia takut ke Mahima Deva Mahima Deva महिमा देवा हो सकी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेच पोरा देवा सगळ्यांच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून
आमी तुका वागणता सोम्याचे क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची ताकद तू बापाच्या उच्चात बसताय आमचे मागणे मानून घे दिव्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून सालोरे सुदुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतल्या वाचा. तवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताच्या सांगातांनी धर्मदूतांक भितर हाडलें आनी सनेद्रीन सभे हुजीर उबें केलें. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाय म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुसलेमांत पायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काळजायचे मनशाक न्हय. तुमी कुर्सार उमकळोन दिवशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान जिवांत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकाचे बक्षाणे जोडूंक देवान आपल्या पदवेन ताका मुखेल आनी सडवंदार म्हणून उंच उबारला. ह्या सर्व घडलेल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्म्याचो साक्ष आपणा काल जातल्या समेस्तांक देवान होच पवित्र आत्म दिला. हें आयकून सनेद्रीन सभेचे संदे रागान इतले उचांबळ जाले. धर्मदूतांक जिवशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. कष्टांतल्यान मोठल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. कष्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली. सर्वेस पोरांक हांव सदांच दीन वाचतलो. ताची वाकणणी स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटांचेर आसतली. साकून पळया सर्वेस पोर कितलो स्वादिश्ट
आनी सर्वेस पोरां ताका सोंपतली. सर्वेस पोर खोट्या मनशांक पाट करता, संवसारांत तांचो उगडास नास करता. नितीवंतांची बोबी सर्वेस पोर खाण दिता, आनी तांकां सर्वय कश्टान वारांतली निवारता. कष्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो, आनी सर्वेस पोरां ताका सोंपतली. कधी दुखीन बरवेतेल्या सोमी लागीं सासा, बरवसो कणलेल्या हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटा ते कश्ट दत्त जायते आसा, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस परस ताका वाटयता. कष्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो, आनी सर्वेस पोरां ताका सोंपतली. कष्टांतल्यान ओडल्यान उलो मारलो, आनी सर्वेस पोरां ताका सोंपतली. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणालो, तोमासा, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत मानताय. पळय नासता सत मानतली कितली भागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जो प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. स्नानीक जोवन आपल्या शिसा लागीं म्हळें, जो कोण उंच तावन येता तो सकटां प्रास व्हरतो. जो कोण भुमीतावन उपसता तो भुमीचो आनी भुमी विशांत ताचें उलोवणें. जो कोण सर्गीन तावन येता तो सकटां प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्ल्याची आयकलाची तो स्वता साक्ष दिता, तरी पूण ताची साक्ष कोण स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता, कारण देव ताका पवित्रत्म दितना माप मेजाप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकारा खाल दिल्यात. जो कोण पुताक सत मानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना तो सस्नीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाची उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. इश्टनो, आमी जुवांचो वांजेल उक्तो केलो जाल्यार आमकां जुवांच्या वांजेलांत जायते थियोलॉजिकल डिस्कोर्स वा देवशास्त्री आटोवाची चिंतपां जायते फावटी वाचूंक मेळटात. एक 2-3 दृश्टांत दिवचे जाल्यार जुवांचो वांजेलाध्याय 3 थंयसर जेजू आनी निकोदेमा मदें जाल्ले डायलॉग्स आमी वाचूंक शकता.
वा 4थ्या अध्यायाक आमी गेल्यार थंयसर ती सामार्याची स्त्री आनी जेजू मदें जाल्लें उतरां उलोवणें तें एका रितीन तें देवशास्त्र चिंतप अदल बदल करचें तसलें प्रयत्न वा आमी 6व्या अध्यायाक गेल्यार जेजू जिवीत असो उंडो म्हणलो अध्यायाकाल तो कशें जिवीत असो उंडो म्हणलें सत ताच्या देवशास्त्र चिंतपाकाल दिवचें प्रयत्न करता आनी अशें जोन ताच्या वांजेलांत ताच्या वाचप्यांक जायते गणितां वा जायते उल्लेख असले देवशास्त्री चिंतप वा आटोव आमचे मुखार दवरचें प्रयत्न करता. पूण आयच्या सुवार्थेचो वा आयच्या नियाळाक आमी एक घडी बरो आयच्या पयल्या वाचपाचेर दीस लावचे प्रयत्न करया आनी हाचे मरिफात एक ल्हान संदेश आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक घेवंक आमी मुखार सरया. हाच्या पयल्या वाचपान धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें अध्याय 5 थंयसर पेद्रू एक कापुरबायेची जाप दिता. तुमी त्या मनशाच्या नांवां शिकयनाय म्हणून आमी तुमकां ताकीद दिल्ली पूण तुमी शिकोवणाक्या जेरुसलेमांत फायस केल्या म्हणून थंयसर श्रेश्ठ याजक वा सानेद्रीन सभेचे सांदे तांकां सांगता आसतना पेद्रूची उतरां जावन आसात. आमी देवाक काळजायचे मनशांक न्ही. तुमी कुर्सार उमकळावन जिवेश मारलेल्या जेजूक जिवांत आमच्या पुर्वजांन जिवांत उठयला आनी हेचे वरवीं इस्रायल परजेन जिनी बदलूंक आनी पातकाचे बॉक्सांनी जोडून देवान आपल्या पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवंदार म्हणून उबारला. पेद्रूक असले एक धैर्य खंयतावन आयलें. आतां सानेद्रीन सभा म्हळ्यार कितें? सानेद्रीन सभा जेजूच्या काळार आसली एक लिगल बॉडी लेजिस्लेटीव बॉडी ज्युडिशियर आनी लिगलिस्टीक बॉडी जावन आसली. तातूंत 2 पंगड आसले एक व्हडली सानेद्रीन सभा आनी धाकटी सानेद्रीन सभा म्हणून. धाकट्या सानेद्रीन सभेन लगभग एक 20 ते 23 जण थंयसर एक सांदे आसताले आनी व्हडल्या सानेद्रीन सभेन लगभग 70 जाणांचो व्हडलो सानेद्रीन सभा सांगता मेळटाले. ह्या ल्हान सानेद्रीन सभा कितें आसात थंयसर त्या लोकांच्या मदें ल्हान ल्हान नीती करून दिवच्याक वा सूख केले जाल्यार ताका शिक्षा दिवच्याक जाल्यार व्हड सानेद्रीन सभा सांगता मेळोवन व्हडले व्हडले निर्धार घेवच्याक थंयसर ते सांगता मेळटाले. आनी असले एका सानेद्रीन सभेच्या मदेंगात पेद्रूक आनी ताच्या पंगडाक म्हणजे आपोस्तलांक सांगता हाडून रावयतात. आनी कारण इतलेंच तांणी जिवंत क्रिस्ताक लोकां मुखार वा जेरुसलेमांत प्रगट केला. ह्या कारणा खातीर तुमकां कोरनोचो म्हूण सांगिल्लें पूण जाल्यार तुमी केलां. पूण ह्या उतराक पेद्रू अपुरबायेची जाप दिता आमी देवाक काळजाय मनशांक न्ही. पळय इतले धैर्यान पेद्रू उलयलो तर हे धैर्य पेद्रूक खंय थावन आयलें म्हणयत. आमी एक घडी बरं पेद्रूच्या जिविताचेर एक ल्हानशी नदर घालचें प्रयत्न आमी करया. आमी लुकाचो वांजेल अध्याय 16 थंयसर पेद्रूच्या आपोवण्याचें गणीत आमी वाचता. थंयसर मातेवाचो वांजेल आनी लुकाचो वांजेल अध्याय 5 लुकाचो वांजेल अध्याय 5 थंयसर पेद्रूच्या आपोवण्या विशीं आमी वाचता. पेद्रू थंयसर मासली पागोवन आसलो. त्या सगळी रात तांणी त्या सारोवरांत जाळ उडयलें मासली धरूंक प्रयत्न केलें तांकां कितेंच मेळ्ळें ना. आनी सकाळच्या वेळार जेजू थंयसर त्या सरोवराच्या तडीक पावलो. जेजू शिकोवन दिवन आसलो तितल्या वेळार पेद्रूची आनी तांच्या सांगात्याची 2 येवन आसा. कांय पडलें गिमटाना कांय ना म्हणटा आसतना जेजू ताका सांगता तुजें जाळ दोनीच्या उजव्या कुशीक उडय. एक सुताराच्या पुतान एका पागीक सांगलेली उतरां पूण पागी आयकता मासली पागसो आयकता. पेद्रू आयकता आनी जाळ उडयता. जाळ उडयता आसतना एक ग्लास मासली ताका मेळटा. एक अजाप कित्याक म्हळ्यार दिसाक मासली मेळो नजो आसली पूण दिसाक तितली रास मासली मेळ्ळी. सगळी रात काम करनी ताच्या एक वांटोय ताका मासली मेळो ना पूण एका उतराक आयकल्ल्याचो परिणाम जावन तितली रास मासली ताच्या हाताक वा ताच्या जाळाक मेळटा. आनी ह्या मरिफात ताका कितेंगी भोगता. आनी ह्या वेळार ताणें पयले सरलीं उतरां जावन आसात सोम्या म्हजेच आशिल्लो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस. पळया पेद्रून पयलें वळखलें जावन आसा तो पातकी म्हणलें रिपेंटन्स. ताच्या जिवितांत परत ताणें एक ताच्या काळजाचे परिवर्तनाक वा एक आशा ताणें उसारली म्हजे सरशिल्लो पयसर हांव पातकी मनीस. आनी जेजू ताका आपोवणें दिता आनी सांगता आनी मुखार तूं मनशांक पागतलोय म्हज्या फाटल्यान घे. पेद्रूचें जिवीत एक नवें जिवीत त्या घडये तावन आरंभ जालें. तें दोळ म्हणसर पेद्रूच्या जिविता विशयान आमकां कळीत ना पूण त्याच्या उपरांत कितें घडलें पवित्र पुस्तकाच्या आदारीत जावन सगळें पेद्रूचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडयेत. पेद्रू आपोस्तल जावन ताका विंसून काडटात आनी ताच्या उपरांत
जेजू मातेवचो अंजला अध्याय 16 थंयसर जेजू ताका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी तुजेर हांव म्हजी धर्मसभा म्हणटलो एक्लेसिया आय बिल्ड चर्च ऑन यू म्हळ्यार पेद्रूच्या वयर तितलो पातयेनी जेजून दवरलेली म्हणयेत. आनी ताचे उपरांत मुखार वता आसतना पेद्रूच्या जिवितांत जेजूच्या जिविताची प्रमुख गडीत आनी पेद्रू सांगत आसलो. जावंक पुरो ते रुपांतराचे गडीत जाता आसतना पेद्रू थंयसर आसलो. आमी तांबो मारया, आमी हांगासर रावया म्हणून ताणें सांगलें. जावंक पुरो जेजून थंयसर जिवान तुटयतना जायराच्या भुरग्याक दुवेक जिवान तुटयतना पेद्रू जे थंयसर जेजू सांगता आसलो. अशें पेद्रूच्या जिवितांत आनी निमाणें गेत्सेमनी मोळ्यान ती पेद्रू जेजू सांगता रावल्लो. आनी अशें जेजूच्या जिविताच्या एक प्रमुख हंताच्या गणितांनी विशेष गणितांनी पेद्रून सांगत दिलो. इतले सकड सांगत दिलो जाल्यार एक आखरेच्या गडये जाताना पेद्रू निसरन पडता खंयसर. आनी ते गडीत आमी पळोवंक गेले जाल्यार लुकास वांजेला अध्याय 22 थंयसर अपुरबायेचे गडीत आसा. जेजूच्या कश्टा मरणा विशयान जेजू उल्लेख करता आसतना जेजू सांगता आयच्या राती कोंबो सात घालच्या आदी 3 पोटी तूं म्हाका नाकारतले. पेद्रूक एका रितीची जागवणी जेजून दिली. त्या घडये जेजून एक जागवणी ताका दिली. अळे तूं सुकोवन पडच्यार आसाय, तूं सुकोवन पडच्यार आसाय. पूण पेद्रू ताच्याच सक्ते वयर पाती येता. ताच्या सक्ते वयर हरा सगळ्यांक तुजे तोंड बावट वसोत जाल्यार म्हाका वसासो ना, तुजे सांगता जीव दिवंक हांव तयार आसा म्हणून पेद्रूची उतरां जावन आसात. जेजूची उतरां आनी पेद्रूच्या उतरांक एक्चुली ताळ पडना. कित्याक जेजून सांगलें दैवीक सक्तेन, पेद्रू उलयलो मनशाच्या सक्तेन, थंयसर ताळ पडना. देखून पेद्रू त्या जेजूच्या दैवीक सक्तेच्या उतरांक कान दिनातल्याचो परिणाम जावन निमाणें पेद्रू पडलो. कशें पडटा पेद्रू ताच्या जिवितांत थंयसर जेजूक 3 पोटी ताणें नेगारलें. 3 पोटी नेगारल्याचो परिणाम जावन ताच्या जिवितांत ती पडणी ताच्या जिवितांत तो अनुभव करता. ह्या पडण्याचो परिणाम जावन जेजूच्या कुर्सा उपरांत जाल्यार तेंचं निरासपण ताच्या मतींत आसलें. कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता जोन सवांजेला आमकां कळीत आसा जेजू तिबेरिया सरोवराच्या वेळार दिश्टीक पडलो जोन सवांजेलांतल्या घडीत. आनी थंयसर पेद्रू कितें करनासलो, पेद्रू थंयसर आपल्या दिसपट्ट्या पाटल्या वावराक पाटी गेल्लो. पेद्रू पडलेल्या सुगुर्त जावन ताणें पाटी आपल्या जिविताक पाटी वेचें. आपल्या त्या पागयेच्या वावराकच मासलेच्या दरच्या वावराकच पाटी वेचाक ताचे पैण ताणें रिवर्स गेर गेल्ली. पूण जेजू जिवंत क्रिस्त ताका थंयसर भेटता. पेद्रू वय खंडीत जावन तो गळगळ्या रडलो. हांवें तशें करिनासलें म्हणून पदकाची दूख ताणें धरली वय. पूण जेजूच्या कुर्साच्या मरणा मरिफात परत तेंच चिंताप ताच्या मतींत आसलें. आनी अशें निमाणें तो पाटी आपल्या वावराक पावत्या वेळार त्याच तिबेरिया सरोवराच्या वेळार जिवंत क्रिस्त ताका भेटता. तेंच घडीत ताच्या जिवितांत रिपीट जाता. राती मासली धरून गेल्लो, कांय मेळोना. जिवंत क्रिस्त सकाळी ताका दिश्टीक पडटा आसतना तुजें जाळ दोनीच्या उजव्या कुशीक उडय म्हणटा आसतना तेच पयले मेळिल्ल्या तेच मासले बरी तेच तलीत रास मसली ताच्या जाळांत मेळटा. तोवळ तो समजूंक शकता की हो जिवंत क्रिस्त. आनी ताच्या उपरांतलें कितें आसा तें एक पवित्र पुस्तकांत आमकां एक इतिहास म्हणले बरी पळोवया. पेद्रूच्या जिविताचे एक रेस्ट ऑफ द लायफ इज अ हिस्ट्री. कित्याक त्या घडये पेद्रूक समजलें हांव जिवंत क्रिस्ताक भेटलां. क्रिस्त आमचे सांगत आसा, तो मरोना. जिवंत क्रिस्ताक भेटलो तो फाटी येता. अपोस्तलां सांगता आनी निमाणें पेंतेकोस्ता दीस तांकां पवित्र आत्म्याचें येणें तांकां फावो जाता. आनी ह्या मरिफात पेद्रू त्या मुखेली जावन एक लिडर जावन त्या उरल्या जनांक सांगता घेता. क्रिस्ताची सुवार्ता परगटणार जावन हातेर जावन तो ताचे वावर वा मिसांव आरंभ करता. आनी ते धैर्यान ताणें निमाणें आयच्या सुवार्ते वा पयल्या वाचपांत सांगली उतरांक आमी फाटी येवया. आमी देवाक भियेजय मनशांक न्ही असले एका धैर्यान सुवार्ता परगट केलो व्यक्ती जावन आसा सा पेद्रू. म्हाका इश्टानो सा पेद्रू मरिफात आमच्या जिविताक मस्त रितीन आमी एक निदर्शन काण घेवचें प्रयत्न आमी करयेत. एका परबायची सांगणी अशी आसा, इट इज नॉट इनफ बिईंग विथ क्रायस्ट बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट डुईंग समथींग फॉर क्रायस्ट. आमी क्रिस्त सांगता आसल्यार पावना, बगार क्रिस्ता खातीर म्हज्या जिवितांत हांवें कितें केलां म्हणलें एक सवाल आमच्या दोळ्या मुखार आज आमी हाडची गरज आसा. पेद्रू क्रिस्त सांगता आसलो, जेजू सांगता आसलो, पॉयंट ताणें केल्लें, ताचे सांगता रावल्लो, ताचे सांगता जेवल्लो आनी सगळे पॉयंट मुंदार सुनोसो निमाणें तो पाटी परतता मिसांवा खातीर.
क्रिस्ता खातीर सांगता आसलो मनीस क्रिस्ता खातीर वावुरच्याक तो मुखार सरता. तें जावन आसलें ट्रान्सफॉर्मेशन. ही बदलावण मनशाच्या जिवितांत गरजेची. एक ह्या जाग जावन एक धार्मीक जावन एक कुटुंबाचो व्यक्ती जावन आमी हर एकली आमी सांगता क्रिस्ता सांगता आसां तें एब्सोल्युटली तातूंत कांय दुबाव ना. क्रिस्त सांगता आमी आसां कित्याक क्रिस्त सांगता आमी नातल्यो जाल्यार आज ह्या जाग्यार आमी हांगासर आसते ना. हांव ह्या जाग जातो ना तुमी हांगासर मीस पेटोवंक मागणें करूंक तुमी हांगासर पावते नातल्यात आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत खंय आमी आसतले हांव कोणा. क्रिस्त सांगता आसां म्हणल्याक एक आपुरबायेचो दाखलो आमी पळोवं येत. हांगासर हे देव तेंपलो भरला ह्या जाग आसा धार्मिका सगळे आसा आमी. पूण तसो दुसरो वांटो आमी समजूंक जाय क्रिस्ता खातीर आमी कितें केलां ह्या सवालाक आज जाप सोदची गरज आसा. पेद्रून ताच्या जिवितांत क्रिस्ताक भेटलेलो जिवांत क्रिस्ताक भेटलेल्याचो परिणाम जावन क्रिस्ता खातीर तो वावुरलो. क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताचे सगळे जिवीत ताणें ताच्या जिवितांत बेल फक्त ताचो जेजू जालो. नांव जेजूचेंच जालें. वावर जेजूचोच जालो. ताच्या जिवितांत जेजू सोड दुसरो कोणी नासतना जालो. म्हळ्यार ताका पयलो पाप साहेब जावन विंचून काडलो. क्रिस्ताचे म्हळ्यार पण थंयसर वर्त्या रितीन ताणें जबाबदारी घेवन ताणें मुखार सरलें. म्हळ्यार सगळें जिवीत क्रिस्ता खातीर दिलें. आज आमी आनी तुमी हांगासर आसां क्रिस्ता सांगता आसलेले पूण क्रिस्ता खातीर आमी कालें केलां. आज आमकां आमी एक सवाल विचारची गरज आसा. क्रिस्ता खातीर आमी कितें केलां? आमच्या कुटुंबा जिवितांत क्रिस्ता खातीर कुटुंबाक जिवीत आमी जियेल्या गी. आमच्या वावरा जाग्यार क्रिस्ता खातीर आमी कितें म्हणी केलां गी. आमी खंय पेंटे सालान भोंवन आसां क्रिस्ता खातीर आमी कितें म्हणी केलां गी. आज म्हाका आनी तुका सा पेद्रू असलें एक चिंता पाठोवच्याक असलें एक सवाल आमच्या मोतीक घालचें प्रयत्न तो करता. मोगाच्या इश्टानो, इट इज इम्पॉर्टंट टू बी वीथ क्रायस्ट but it is also important to do something for Christ. क्रिस्त सांगता आसचें गरजेचें वय पूण क्रिस्ता खातीरय आमी वावर करचें तेंय गरजेचें. देखून आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमच्या जिवांत क्रिस्तान आमकां दिल्लो तोच भावार्थ तीच उर्बा आनी तेंचो बरवसो आमकां ताचे खातीर वावुरच्याक आपोवणें दिता. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना आमच्या काळजांत तेंचो सोमी क्रिस्ता सांगता आमी रावच्याक आनी क्रिस्ता खातीर आमी वावुरच्याक आमकां सक्तीन आनी पवित्रात्म्यान बरोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. कोसावाटे जीवन क्रिस्ता संगी घेता सस्ताची एक दिसर्गा भक्तीन तुसो आधार मागता जिविताची कोसावाटे जीवन क्रिस्ता संगी घेता. म्हज्या मोगाचें आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानत तसलें जावच्याक मागया. हे तुमच्या आत्म्यान बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून सालोरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवाच्या कणा वरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूर्ण अधिक करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तो सामसो शारोती जावन तुझे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मराना, पूण सस्नाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पर सगळ्यांनी संसार बघा तुझ्या वैभवा. सगी तुकाचे सगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सगी तुकाचे सगी तुकाचे. बापा करोस तू पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्या दिन वाचलो, आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून तें वारफतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भवडत सोगट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी सपारता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या सोम्या जेसू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. उजवीत सोबुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुका अर्गां दिवंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमा सोमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रथमेचेर विस्तारलें तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयसाक लोबो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड फळोवंक फावो कर. वेदिशी आयिल्ल्या ह्या तुज्या सर्व सांत तोरसाच्या भक्तिकांक यात्रिकांक तूं आदार दी म्हूण मागता. आमा सोमेस्तची दया कर. आंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेलें मागणें संगता भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नातावन पिडे शिडेतावन कश्टाकांतातावन आमा समेस्तांक तो निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमी आशेताव समाधान संतोष दादोसकाय आमकां सर्वांक दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शनत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वर्त्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे आमी समेस्तांक तूं शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती थी. मोगा चेष्टन हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमी समेस्तांक आपोवणें लाभला. आमी सर्व सुभागी. सुम्या तो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या जेजू स्वागत तुका, दी तुजो सांगात म्हाका. सुम्या जेजू स्वागत तुका, दी तुजो सांगात म्हाका. जेजू काळजांत म्हज्या भर काळीज मोगान तुझ्या. जेजू काळजांत म्हज्या भर काळीज मोगान तुझ्या.
म्हणलो जिवितासो तू सोम्याराय घाससो दिदाय म्हणलो जिवितासो तू सोम्याराय घाससो जेसुये काळजान म्हज्या भर काळीज हें मोगान तुज्या जेसुये काळजान म्हज्या भर काळीज हें मोगान तुज्या तुका अर्गां दिता फुकट तुजो पावता दुनियाक तुका नावडटा काळजा मनान दिन वाजता Shikanta pulam prasponsa tisugna praportyamoga postam sobit prakriti prakantrolitara prasobaye makane thaila somya tuka argantika उद्गात सोमावता दुनिया तुका नावडटा काळजा मनान दिन वाजता जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रती मोगाच्या जेवणा वरवीं सालोरेसाच्या काळजा परी आमची खाळसां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालो पाद्र्यांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी भक्तेल्यांचे हक राखोवंक आमकां जागृत कर ह्या कापासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन उसनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे बडपकार हालेलुया हालेलुया भयणीनो आयच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटोवन अपूर्बायेचें आराधन सोलोन व्हरन मिसाचेर क्रिस्त संगी आमी रावचे रावल्यार मात्र परवाना क्रिस्ताक कितेंपणी क्रिस्ता खातीर आमी करचें म्हणल्यार अपूर्बायेच्या शिकवणेद्वारे पेद्रू कसो ताचे सांगता रावलो आनी क्रिस्ता खातीर ताणें कितें केल्लें म्हणल्या विशयान शिकवण दिवन आमचे खातीर सान लोरेसाच्या मजती मुखांतर देवा लागीं मागोवन आयचे मिसाचे प्रधान याजक जावन मीस पेटयिल्ल्या मानादीक बाप रोशन डिकुन्ना ताचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा मंगळूर DSCच्या YCS हाचो निर्देशक जावन अपूर्बायेची आपली सेवा दिवन आसा आमच्याच म्हज्या माय फिरगजेंत पांगळा फिरगजेंती सहायक फिरगज याजक जावन आनी वर्ती सेवा ताणें दिल्या ताच्या मिसावान हांव बरें मागतां देव बरें करूं म्हणटा सांगताच सा भेटवणी केल्ल्या आमचो मोगाचो पद्रा प्रविताचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा त्याच दिसाची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं भक्तीका लागीं मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा तुका आमी आर्गां दिता ह्या पवित्र तळ्यार सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक आर्गां जावन हे वाती दिता आसतना जेजू तुजो उजवाड तांच्या घरांत तांच्या कुटुंबांत तांच्या वैयक्तीक जिवितांत आसूं सर तरचो काळोख पयस करूं पिडा शिडा गूण करूं तांची मागणी आशा आत्रेक सांत लोरेसा मारिफात जारी जावं
आणि ह्या मारिफात ताणी दिल्ल्या त्या कुमकेक तुजो आदार सदांच लाभो हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. अशे जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक रोहित पिरेरा वामंजूर. रोहित पिरेरा वामंजूर. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां हेराल्ड फेर्नांडीस बेंगलोर. हेराल्ड फेर्नांडीस बेंगलोर. जेसन अल्फोन्सो दुबय. जेसन अल्फोन्सो दुबय. फ्लोरिन डिमेल्लो पुना. फ्लोरिन डिमेल्लो पुना. जोकिम कुटिनो मैंगलोर. जोकिम कुटिनो मैंगलोर. निकोल एंड एडन अबिगेल मैंगलोर. निकोल एंड एडन अबिगेल मैंगलोर. रिशॉन डिसोजा कल्याणपुर. रिशॉन डिसोजा कल्याणपुर. हाची पिरचेंत स्टीफन मेंडीस ताकोडे. स्टीफन मेंडीस ताकोडे. मुर्दोमो रवीना डिसोजा कल्याणपुर. रवीना डिसोजा कल्याणपुर. तेरेजा क्वाड्रस पंबूर. तेरेजा क्वाड्रस पंबूर. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्या नंतर तांणी येवन वाती स्विकार करीत. पेज नंबर 159 सोम्याची स्तुती करया मुखार. Santa Lorenza, burwusha tu amcha, तुझे शिगावून येता भक्तीन वंदिता. क्रिस्ताची सूत साक्षी जालो. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणी. हे जैते वन मारतीरा सांत लोरेसा. तज्ञ प्रायस भवता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचे कलते मागणे. वरत्या पातळीन आमी तुजे सरशीन आयल्या. जीव वाडते बरगसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां सोड दी. आमच्या अभ्यासाक तरी जावन दिसकळपण आमचे थंय परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाण आमी पावशें कर. अनभवर्त्यांक आनी बावर्त्यांक शेडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशें कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सदगज आनी आमकां पाव प्रतीक सावन. सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात. जायतो उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. एग्जामान पास जाल्ल्या पासत, बरें रिजल्ट मेळिल्ल्या पासत, बरी भलायकी लाभल्या पासत, काम मेळिल्ल्या पासत, रिवॅल्युएशन गेल्लें पेपरान बरें मार्क्स मेळिल्ल्या पासत, हार्निया गूण जाल्ल्या पासत, घरांत समाधान लाभल्या पासत, आमल पेवणे तावन गुडका आनी सिगरेटी तावन सुटका मेळिल्ल्या पासत, गौ बायलां मदें समस्या परिहार जाल्ल्या पासत, कुटुंबाचे पंचायतकी कर्ण समज जाल्ल्या पासत, भावा भयणी मदें आसलो मानास्ता पयस सरून राजी जाल्ल्या पासत अर्गां दितात. ह्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवया. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ,
हालेलुया स्तुति महिमे हालेलुया स्तुति महिमे सांत लोर्साच्या मजतीन मागलो उपकार मेळ्ळ्याक जायत मागोरलो उपकार मेळच्या खातीर जायती त्या समासात विशेष तरान सांत लोर्साची मजत मागोवन देवा बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमची सर मागणी त्या समा फळाबरी जावंक मागया. सांत लोर्साच्या मजतीन दोगां तेगांची सौगांची BP नॉर्मल जावं 9 जाणां भुरग्यांचे देणे लाबो 8 जाणां बरी सैरीक मेळोंक 20 भुरग्यांक बरे मार्क्स मेळोंक सौगांक स्वंत घर फावो जावं 50 जाणां बरी भलायकी मेळोंक 9 भुरग्यांक बरी मोत मेळोंक दोगांचे व्यापार बऱ्यान जावं तेगांनी आमाल पियोवणे सोडूं. सांत लोरेसाच्या मजतीन तेगांचो जागो बऱ्या मला विकून वचूं 6 जाणांक विजा मेळोंक 21 जाणांक बरें काम मेळोंक तेगा कुटुंबा मदें एकवट मायमोग सोडूंक दोगांचे काजार बऱ्यान जावं. किडनी पिडा 6 जाणांची गांठी दूख तकली दूख गुण जावं 8 घरांत शांत समाधान लाभो. तुझे लागी मागता आयका आमकां दया दाखय सौम्या दया दाखय तूं सांत लोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तूं. सांत लोरेसाच्या कतकतीत मागण्यान 4 जाणांक कामान प्रमोशन जावं वायट इश्टागात सोडून मागण्यान चड महत्व दिवं केळे गुण जावं रिपोर्ट नॉर्मल येवं वयल्या वयर येवचे कश्ट निवारून पुतान आवयचे कॅन्सर गुण जावच्या खातीर मागलां तिचे कॅन्सर गुण जावं तेगांच्या जाग्याचे समस्ये पर्याय जावं अन्याय करतेल्यांची मोत उजवाडोवं तेगांची एलर्जी गुण जावं दोगांची शेळ गुण जावं शिरांचे समस्ये गुण जावं कॅन्सर पिडा पिड्स पिडा मानसीक पिडा हात दुख गुण जावं बऱ्यान एकल्यान सुडाळवलो दोगांचे समस्ये पोटाचे गुण जावं एका भावाक याजाक जावचे भाग लाभो तेगा भुरग्यांनी वडिलांचे उतर आयकूंक चिंतिल्लें काम बऱ्यान जावंक दोगां बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळो तुजे लागीं मागता आयका आमकां दया दाखय सौम्या दया दाखय तूं सांत लोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तूं. हांगासर उसारली सर मागणी बरयल्ली सर मागणी आशिर्वादांनी बरो 22 वर्सांचे चेडूं वायट सवयेक बली जालां ताचें मन परिवर्तन जावं गोमट्याचो गुळो ना पळय जावं जाग्यार त्याची वाळय मोय ना पळय जावं कोर्टाची केस बेगीन सित्यार्थ जावं एका भुरग्यांक बऱ्या इस्कोलांत एडमिशन मेळोवं संवसारांतल्या सर याजकांक धर्म भयणींक बरी भलायकी करपा फावो जावं येते त्या एलिसावान बरो सरकार आमी आशिल्लो सरकार फावो जावं बरो पावस मेळोवन उदकाचे तातवार निवारून दग पयस जावं
कामाची भद्रती मेळोंक तेगांचे लॉन फारीक जावंक एकल्याचे हार्ट ब्लॉक समा जावंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक लंग्स पिडा गूण जावंक भुरग्यांक बरो फोडार मेळोंक मोबायलाचे सेक्साचे एडिक्शन उणें जावं भुरग्यांची ऑटिझम गूण जावं एंग्जायटी फियर गूण जावं किडनी युरीन इन्फेक्शन गूण जावंचे कार्य बऱ्यान जावं तुजे लागीं मागता आयका आमकां दया दातय सौम्या दया दातय तूं सालोरेसाच्या मजतीर दया दातय नाकाचे ब्लॉक समा जावं एकल्याचे भांगर सरी जाल्ले मेळोंक सोर कोण म्हूण समा जावं कॅनडा वेची PR मेळोंक दुबयचे ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोंक सांत लोरेसाच्या दायेन सामकोड गूण जावं केसरचे रावंक बरी न्हीद पडोंक भुरग्यांचे हार्ट हॉल गूण जावं भायर पडुल्लें भांगर मेळोंक पांयांची सूज गूण जावं नव्या कामांत यशस्वी लाभोंक प्रत्येक तेसावां एका धार्मीक भयणीचे लिव्हर कॅन्सर गूण जावं एकल्यान 25 लाख कान गेल्ले 15 लाख कान गेल्ले पाटीन दिवं एका भावाचे युरिनाचे संपूनशे गूण जावं कसलें ऑपरेशन नासतना गूण जावं रॉल्विन म्हणल्यार चेरक्याक बेगीन इस्रायल विजा मेळों एका काजारी जोड्याचें जीवन बरें जावं हांगासर येवच्या यात्रिकांक सरभक्तिकांक आशिर्वाद मेळों सांत लोरेसाच्या मजतीन आमची योजना पोंता पावोंक सगळीं कामां पोंता पावोंक सरतराची आडकाळी नपय जावं तुजे लागीं मागता आयका आमकां दया दातय सौम्या दया दातय तूं सांत लोरेसा बापा सच्चा मजतीर मागणे आयक दया दातय तूं ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪಾವರಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಸ್ವೇ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆತ್ಮವೇ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಶಕಿ वर्तप्रमाणे
बरी क्रिस्तांवचें जीवन बागी मरण मरून सरकार तुजे संगता ससा देवा उगळसुचे बाग आमकां सुमेस्तांक फावो कर आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगश्ची जेजू भगवंत लोरेस मारती रामा पसत्य नाती कर तू या येसर पदवीधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या मध्ये उज्याचेर जैत वरूस तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हण लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमची सर तराची पिडा शिडा आनी जायत्याची पिडा शिडा गुण जावचे खातीर आतां आमी मागया. सोम्याचे नवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे सरशीन पावो सोमी तुमचे सोवे आसूं ही घडीभर आमची हरी एक पिडा शिडा दूख सगळें सोम्याच्या पांयांतळे आमी समर्पण करया. सरपदवेदारांनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय. या तुज्या विश्वासी साकरां साकरणीचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडयेत्म्याची भलायकी लाभय. या बजलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां फावो जालें म्हणली दादोसकाय तांची जावन दी. अशें शांती जोडलेली दी तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवन आनी दिकी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जिवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर्व पदवेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. या पवित्र उदकाच्या शेंपणे वरवीं आमकां सडवण लाभो आमच्या पाताक बोगसूं. या पवित्र तेलान आमकां मागल्या मरिफात त्याच पवित्र आत्म्याचे सक्तीन कुडी आत्म्याची घटाय मेळो. पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां लाभोंक आमी मागया. आमी सोमेस उबे रावया पवित्र आत्म्याचे गीत गावया.
Praise the